अर्गा तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, या दिसा खातीर, या वेळा खातीर आनी वो रितीर जो आयज आमी सुरवात केल्या बापा, तुजेर पातयोन आमी तुका आर्गां दिता बापा, सगल्या देण्या खातीर, सगल्या बरेपणा खातीर, जें कितें तुवें आमकां ऑलरेडी आमच्या आत्म्यान तुवें आमकां दर एक बेसांवांनी ऑलरेडी भरलेली हाय बापा. आमी तुका आर्गां दिता तुज्या पुता खातीर, तुज्या पुताक धाडून तुवें आमकां सगल्या आशिर्वादान, सगल्या बेसांवान तुवें आमकां ऑलरेडी भरलें म्हूण आमी तुका आर्गां दिता बापा. आमी तुका वाखाणटा आनी कितलीं आमी आर्गां दिलीं जाल्यार ती तितलींच उणी बापा. आमी तुका आर्गां दिवपाक जाय, पूण जायते फावटी आमी विसरता बापा. पयले सुवातेर आमी आर्गां दिवपाक जाय जेजू क्रिस्ता खातीर. तो येयला आमकां सुभामपणाचें जिवीत दिवंक, उपट जिवीत दिवंक, बरोन वतोन ताणें आमकां जिवीत दिलां. पूण जायते फावटी आमी विसरल्या, ह्या उतराक आमी कान दिवंक ना, ह्या उतरांतलो आवाज आमी आयकोंक ना. आमी चुकल्या बापा. पूण तुजी वेंग उगडून तूं आमकां सदांच तूं तयार आसाय आमकां वेंगोवपाक. आमच्या जिवितान कितेंय जावं दी, आमी कसलीय जावं दी, पूण तुवें आमचो जायतो मोग केलाय बापा. ताका लागून तुवें तुज्या पुताक धाडून ह्या संवसारान आमकां तुवें तुजो मोग खोळीत केलाय बापा. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा तुज्या पुताच खातीर, कित्याक तो येयला आमकां सुभामपणाचें जिवीत दिवंक. चोर येता चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक, पूण तूं येयलाय आमकां सासणीक जिवीत दिवंक, सुभामपणाचें जिवीत दिवंक बापा. आनी आमी त्या जिवितान भितर सोदता, पूण जायते फावटी आमच्या मनाची नवसोडणी जावंक ना म्हणून आमी तें जिवीत साणून दिलां बापा. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा. दर एक उतर तूं म्हज्या तोंडांतल्यान उलयतलोय बापा, तेजो तूं कंप्लीट कंट्रोल घेताय आनी ही शिकोवन तूं एकदम सोंपी कोत्ताय म्हूण हांव तुका आर्गां दिता. दर एक उतर म्हज्या तोंडांतसून भायर सोदता तें तुजें उतर दोनिया, तुज्या पवित्र आमोलीक रोगतान तूं तें सील कोत्ताय. म्हजें कितेंच न्हू बापा, सगलें तुजें. येद्या वक्तार आमी तुका संबरवणी करता बापा, हें उतर आयकोंक, कित्याक भावार्थ येता देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन. आनी तोच भावार्था उद्देशी आमी देवाक मानवल्लीं जाता. तो भावार्थ जावन आसा आमकां कितें जाय, जीं कितें बेसांवां आमच्या आत्म्यान आहा ती तर आमी आमच्या जिवितान अणभवतलीं, ती तर आमी आमच्या जिवितान पळयतलीं, जाल्यार आमकां ह्या भावार्थाची गरज. आमी तुका आर्गां दिता बापा. दर एक भाव भयण हिंगासर येयल्या ह्या रितीराक तुजें उतर तेंच्या कानार आयकोपाक, आनी भावार्थ येता फकत आयकोन आनी आयकोन. आनी कितेंच ना की भावार्थ आमकां येता सो जाता, पूण तुजें उतरूच आयकोन दोनिया. ह्या शिकोवणेचो तूं कंट्रोल घेताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. ही शिकोवन तुवें एकदम सोंपी केल्या म्हूण आमी तुका आर्गां दिता बापा. आनी ह्या उतराक आमचो कान दिवपाक आमी तुका आर्गां दिता बापा. आमी तुका वाखाणटा सगल्या बरेपणा खातीर, सगल्या देण्या खातीर, आमच्या पयले सुवातेर ह्या आमच्या जिविता खातीर बापा. हें जिवीत तुवें आमकां एक देणें कशें दिलाय. आमी तुका आर्गां दिता, वाखाणटा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. कशीं आहा सगलीं? प्रेज गॉड. सगलीं आशिर्वादीक आहात, ब्लेस्टूत आहात. फकत बेसांव आमकां घेवपाक. आतां जेन्ना आमी म्हणटा आमी आशिर्वादीक आहात, ओ आमी म्हणटा ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग.
आतां आमी तर आशिर्वादीक आहा जर तो आशिर्वाद आमी आमकांच दवरया. ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग म्हणटात. सो तो आशिर्वाद मेळवला तो आमकांच दवरया, आमच्या गोच्च्यांकूच दिवया, आमच्या गोरेब्यानूच जावया आशिर्वादीक. फॉर एवरीवन जातात काय? जाता आमी आशिर्वादीक? प्रेज गॉड. हे तुमकां एक प्रश्न, म्हज्या जिवितानूय प्रश्न. येद्या वक्तार देव आमकां विचारता, आमी जाता काय आशिर्वादीक? आमी तर खऱ्यांनीच आशिर्वादीक आहा आनी आमी देवाचो आशिर्वाद मानून घेतला जाल्यार आमी तो आशिर्वाद जो आमी अणभवला, जो आमी स्विकारला, जो आमकां फावो केला, आमकां फावो नासलें तें कांय, पूण देवान आमकां ती कृपा फावो केल्या तेज्या पुता उद्देशी. आनी जोरी तर आमी खऱ्यांनीच मानून घेता की आमी आशिर्वादीक, आमी आयज एक डिसिजन घेवया, एक निर्णय घेवया की आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान वो आशिर्वाद वांटूं, दुसऱ्यांच्या जिवितान वो आशिर्वाद दिवपाक. जायते फावटी आमकां दिसता हें उतर आमकां मेवलें आमकांच दवरया. दिसना? पयलें म्हजें जावन न्हू सुटावे प्रश्न, मागीर दुसऱ्यांचे. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? दिसना तितून सोत मान. आमी दिसता तितून सोत मानता. सो आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता काय? प्रेज गॉड. आमी तर खऱ्यांनीच देवाचें उतर स्विकारलां, देवाचें उतर मानून घेतलां, देवाचेंच उतर सांगता तेंच आमी कोरणेन घालतलीं. बरें दिसता न्हू म्हणून वी आर ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग. आर वी रियली ब्लेस्ड? क्वेश्चन मार्क. आमी तर आशिर्वादीक जाल्यार तोच आशिर्वाद आमी जो स्विकारला, जो आमकां मेवला जेजू क्रिस्ता उद्देशी, तोच आशिर्वाद आमी दुसऱ्यांक दिवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पयले सुवातेर हे उतर, जे उतर हांव म्हाका स्विकारता, हांव म्हाका मानून घेता, जें कितें म्हाका बरेंपण त्या उतरांसून येयलां तेंच उतर हांवें दुसऱ्यांक दिवपाक जाय. तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा न्हू मार्कान, गो टू द एंड कॉर्नर्स एंड प्रोक्लेम द गुड न्यूज. कोणशांनी वच आनी म्हजें उतर पोरगोट. हें आतां कोणाक शिसांकूच म्हटलेलें? तुमकां दर एकल्याक म्हटलां? वय. कितलीं जाणां आमी पोरगोट्टा? कितलीं जाणां आमी त्या आवाज देवाच्या उतरांतल्यान आयकला? प्रेज गॉड. जी कोण करिना तेंचे कडेन देव उलयता. जायते फावटी आमकां दिसता न्हू म्हाजी आतां इदात जाली, आतां आनी खंयचें जाणटेपण येयलें, जिवीत आनी मरण खंय आसा? जिबेर आसा. तूं तर जाणटेपण येयला म्हणटाय जाल्यार जाणटेपणानूच जियोचो ना. जोरी तर तूं म्हणटाय हांव आशिर्वादीक, अब्रामाचें बेसांव म्हजें, जाल्यार हांव अब्रामा भाशेन जियेतलीं. सारकें न्हू? पदवी हूंय हा, आमचे जिबेर आसा. पूण जायते फावटी ही पदवी जी जिबेर आहा ती पदवी आमी उलयनासतना दिसती पडटा तें आमी उलयल्या. पूण भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ म्हणचें कितें? भावार्थ म्हटल्यार आमकां दिसना पळय तें, जें कितें आमकां पळोवंक जाय पळय तें. आतां ह्या देवाचें उतर बरयल्लें आसा, हें देवाचें उतर फिजिकल एविडन्स कितें आहा आमचे कडेन? कांय ना, फकत बरयल्लें आहा. पूण जेन्ना तुका तें तुज्या काळजाक तें उतर सारकें एक भालो कसो तोपता तेन्ना तुका त्या उतराची गोडसाण, त्या उतराचें बरेंपण तुका फावो जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आमी जाता तितलें ह्या उतरान रावपाक जाय. आमी रावता ह्या संवसारांत, पूण आमी ह्या संवसाराची ना. आमी खंयची? वी आर द सिटिजन्स ऑफ हेवन. पूण मतीन दुबाव येता न्हू, सिटिजन्स ऑफ हेवन जाल्यार संवसारान कितें कोत्ता? तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा डू नॉट बी कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड. आनी परतून नव्यान आमी कित्याक कन्फर्म जाता? आमी कितें मानून घेता? संवसाराच्यो चाले प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जियोपाक सोदता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया.
पूण रोमन्स 12:2 कितें म्हणटा? वाचया आमी. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सिस्टर कोंकणीन वाच. कितें म्हणटा? ह्या आतांच्या संवसाराच्या, आमी खंय रावता? संवसारांत रावता. कितें म्हणटा? ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाका. फुडें कितें म्हणटा? पूण जशें देवान तुमच्या मोनाची नवसरणी कोत्तलो केल्या. कितें म्हणटा देवाचें उतर? नवसरणी केल्या. जाल्यार आमचे कोंडेन ती नवसरणी कित्याक येना? कित्याक हिंगा सगळें कॉन्क्रीट जाल्लें आहा न्हू. आजून पासून जायना आदल्या जिवितांसून भायर सरोंक. देवाचें उतर म्हणटा, सिस्टर परतून वाच. ह्या तुमी आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण जशें देवान तुमच्या मोनाची नवसरणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. जे भशेन तुमच्या मोनाची नवसरणी जाल्या केल्या 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 वो करतलो केल्या. ती आमकां क्वेश्चन मार्क आहा. आमी केल्या म्हणटा वो आमी करतलो म्हणटा वो आमी करूंक जाय म्हणटा. आमी तर करूंक जाय म्हणटा जाल्यार तें केन्नाच जावचें ना. पूण देवाचें उतर म्हणटा मोनाची नवसरणी केल्या. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. फुडें वाच. तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी ब्रँड न्यू नवी जावं नवी जावं दी. कितें म्हणटा? तुमच्या जिविताची चाल. आमकां जायते पावटी आमचे पास्ट लायफ आहा ते आमकां कोण उगडास कोत्ता? कोण आमकां उगडास कोत्ता? कोण आमच्या मनान घेवन येता? सेटन, रायट? तो तुमकां दाखयता, तो डिसेप्शन घेवन येता आनी आमी तेज्या फोटींग पडटा. कित्याक? आमी आमचें आदलें जिवीत जें आसलें तें आजून पासून आमी मानून घेवंक ना की तें जेजू क्रिस्ता बारी मेलां, तेका पुरलां आनी तें पुनर्जीवन जालां म्हणून. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. कितें म्हणटा? एंड बी नॉट कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड बट यू ट्रान्सफॉर्म बाय द रिन्यूविंग ऑफ युअर मायंड. कितें म्हणटा? आमची तर एक बोलदवणी जातली, ट्रान्सफॉर्मेशन जातलें. जाल्यार कशे भाशेन जातलें? रिन्यूविंग ऑफ अवर मायंड. आतां रिन्यूविंग ऑफ युअर मायंड म्हणटा तेन्ना आदले आमी चिंतपाक जाय ओ देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतपाक जाय? देवाच्या उतरा प्रमाणे. पूण कितें काय आमी चिंतता? आमी देवाचें उतर नियाळटा काय? ओ आमच्या मनान आहा तें आदलेंच, हांवें कितें वायट केलां, कोणें म्हाका वायट केलां तेंच हांव नियाळटा. जाल्यार त्या नियाळान हें रिन्यूवल ऑफ युअर मायंड जातलें ना. ह्या मोनाची तर आमच्या बोलदवणी जावंक जाय, एक ट्रान्सफॉर्मेशन तर आमकां पळोवंक जाय. जाल्यार रिन्यूविंग ऑफ युअर मायंड. आतां रिन्यूविंग ऑफ युअर मायंड म्हणटा तेन्ना हें उतर घेवन आमी आमचें जें आदलें जिवीत आहा, जें आमकां सैतान येवन सोतायता आमच्या मनान, आतां तेजे बोलदेक आमी कितें उलोवंक जाय? देवाचें उतर. आनी आमचेर दवरलेलें हांव कितें काय नियाळटा? म्हजें आदलें जिवीत ओ म्हजें जिवीत आतां जेजू क्रिस्तान जें म्हाका फावो जालां पळय तें? जोरी तर हांव जेजू क्रिस्तान म्हजें हें जिवीत नियाळटा, तेजेरूच चिंतना घडयता, जाल्यार म्हजें जिवीत एक ट्रान्सफॉर्म्ड जिवीत जातलें. प्रेज गॉड. पूण जोरी तर हांव मानून घेयना देवाचें उतर, हांव म्हाका जाय तें म्हज्या मनान येता तेंच हांव करता, तेजेरूच हांव नियाळ कोत्ता, म्हज्या आदल्या जिविताचेरूच हांव नियाळ कोत्ता, जाल्यार रिन्यूवल ऑफ मायंड इज पॉसिबल? नो. प्रेज गॉड. That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So देवाची will कितें? देवाची will कितें म्हणटा हिंगासर? Good, acceptable and
परफेक्ट. सो देवाचें जें उतर हा तें सगल्याकीन परफेक्ट. परफेक्ट, गूड, एक्सेप्टेबल, परफेक्ट. स्विकारलोलें. एक्सेप्टेबल म्हणल्यार कितें? मानून घेवप. पूण आमी तयार हा काय हें उतर मानून घेवंक? प्रेज गॉड. परतून वाचता. एंड बी नॉट कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड. कितें म्हणटा? ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाका. ओके. बट बी यू ट्रान्सफॉर्म. आतां हें ट्रान्सफॉर्म तर आमी जातेलीं जाल्यार कित्याची गरज? Renewal of your mind. So now if this renewal of your mind will take place, what is needed? कित्याची गरज आमकां? देवाच्या उतराची. कित्याक ह्या मोनाची नवसोडणी आमच्यान करूं येता फकत देवाच्या उतरान. कित्याक देवाच्या उतरान? कित्याक देवाचें उतर जावन आसा जिवे. देवाचें उतर जावन आसा सोडसोडीत. देवाचें उतर काम करीत रावता. जोरी तर हांव म्हाजो नियाळ फकत संवसाराच्या नेमा प्रमाणे कोत्ता जाल्यार हे रिन्युवींग ऑफ अ मायंड घेतलें जातलें ना. सो खंय खंय आमकां सैतानान आजून पासून आमकां गुलामपणान दवरल्या थंय हें देवाचें उतर वयता आनी तेजो सगल्याचो नाश कोत्ता. आमच्या मनान जायना आमकां स्विकारूं. आमी जें कितें करून येयलां तेज्याच प्रमाणे आमी चलता. देवाचें उतर पासून आमकां खबर आहा. प्रेज गॉड. दॅट यू मे प्रूव. ट्रान्सफॉर्म तर जाता जाल्यार आमकां रिन्युवल ऑफ मायंड जाय. रिन्युवल ऑफ मायंड जातलें जाल्यार देवाच्या उतराची आमकां गरज. दॅट यू मे प्रूव. आनी तेन्ना आमकां एक प्रूफ आमचे कडेन आहा. आमकां प्रूफ करूंक जाता तें देवाचें उतर जावन आसा बरें, स्विकारलोलें आनी परफेक्ट. त्या उतरा बरोस आनी खंयचेंच उतर परफेक्ट ना. प्रेज गॉड. आनी ती जावन आसा देवाची खुशालकाय. इट इज द विल ऑफ गॉड. विल ऑफ गॉड म्हटल्यार कितें? देवाचें उतरूच. देवाचें उतरूच जावन आसा विल ऑफ गॉड फॉर माय लायफ. पूण हांव तेजो आवाज आयकता काय? जायते फावटी देव आमचे कडेन उलयता. जायते फावटी न्हू, सदांच देव आमचे कडेन उलयता. कशे भाशेन तो आमचे कडेन उलयता? कसो उलयता? तेजो संबंद आमचे कडेन कसो? आतां एक उदाहरण. आतां एक घरान आवय बापूय आहा, भुरगें आहा. ते भुरगे तर आवय बापाय कडेन उलयता जाल्यार ताका उलोवचें पडलें न्हू. आतां आवय बापूय ताका तर परत रिस्पॉन्स दिता जाल्यार ताणें आयकोचें पडलें न्हू. तें तर आयकना जाल्यार ते आवय बापूय कितें तेजे कडेन उलयलां तें ताका कळीत जातलें ना. प्रेज गॉड. तेच भाशेन ही देवाची विल म्हणल्यार देवाचें उतरूच. देव आमचे कडेन उलयता पूण आमी देवाचो आवाज आयकला काय? आतां देव आमचे कडेन कसो उलयता? एक आवय बापूय एक भुरगो उलयता ते भाशेन ओ तेज्या उतरांतल्यान, ताज्या उतरांतल्यान. पूण हो आवाज आमी केन्ना आयकतलीं? जेन्ना आमी देवाच्या उतराक टायम दितलीं. जेन्ना आमी आमचो एक संबंद एक घडोवंक आमी सोदता देवाच्या उतरान, पवित्र आत्म्या उदेशी, जाल्यार हो टायम आमकां काडचो पडलो. आमी तो टायम काडिना जाल्यार ह्या देवाच्या उतरांतसून जो आवाज येता तो आमकां आयकतलो काय? ना. प्रेज गॉड. सो देवाच्या उतरानूच सगळें आमचें बरेंपण आहा. देवाच्या उतरानूच आमकां सगळें फावो जाता. आमचें जिवितूय आमचें एक ट्रान्सफॉर्म जाता. ट्रान्सफॉर्माक कितें म्हणटा कोंकणीन? नवसोरणी. प्रेज गॉड. नवसोरणी. आमच्या मोनाची तो नवसोरणी जातली जाल्यार ह्या उतराची आमकां गरज. पूण आमी ह्या उतरा भायर रावंक सोदता आनी आमच्या मोनाची नवसोरणी आमकां जाय तशी करूंक सोदता. जातली ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा डू नॉट बी कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड. तुमी ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाकान. आतां तर ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तर आमी चलोवंक सोदिना जाल्यार आमी तर
ट्रान्सफॉर्मेशन पळोवंक सोदता, एक नवसोडणी आमच्या जिवितान आमी अणभवूंक सोदता, जाल्यार ह्या देवाच्याच उतराक पदवी आसा. आमचे जे मनान जे सगळें घोट जाल्लें आहा, तुमी बेतो घालता तो पयला, कितें आसता तें बेतो घालता तितून मिक्स कितें आसता? शिमीट आसता, खोडी आसता, रेंव आसता. आतां रेंवूच तर घातली जाल्यार तें मजबूत जाता ना. तेच भाशेन आमचें हें मन न्हू नवसोडणी जावपाक सारकें कॉन्क्रीट जालां. आनी देवाच्याच उतराक पदवी आसा हें तोडून मोडून उडोवपाक. तेका लागून जाता तितलें आमी देवाच्या उतरान रावपाक जाय, देवाच्या उतराचो आवाज आयकोपाक जाय. आनी तो तर आवाज आमी आयकतली जाल्यार ह्या देवाच्या उतरान टायम सारप भोव गरजेचें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. तेन्नाच आमच्या मोनाची नवसोडणी जातली. आनी ती मोनाची नवसोडणी जातली फकत आमचें मन बदलून, रिन्यूवल ऑफ अ मायंड. आनी तें रिन्यूवल ऑफ मायंड जातलें जाल्यार ह्या उतराची आमकां गरज. हें उतर जिवे, हें उतर काम करीत रावता, हें उतर सोडसोडीत. कशे भाशेन आमकां कळटा हें उतर काम करीत रावता म्हणून? जेन्ना सुरवातेक देवान स्वर्ग आनी संवसार रचलो, कितें आसलें? स्वर्ग आनी संवसार रचला तेन्ना कितें आसलें? कांयच नासलें न्हू. आकार नासलो, काळोख आसलो. पूण देव कितें उलयलो? प्रेज गॉड. लेट देयर बी लायट. देव उलयलो, पूण घडून कोणें हाडलें? होली स्पिरीट. प्रेज गॉड. होली स्पिरीट. आनी तोच पवित्र आत्मा आतां आमचे भितर जियेता. जोरी तर आमच्या जिवितान आमकां कितें उजवाडाक हाडूंक जाय जाल्यार हें उतर आमकां ताणें दिल्लें आसा. आमी उलयता काय हें उतर? प्रेज गॉड. तेका काळोख दिसतालो, तेका आकार ना कसो दिसतालो, आनी पवित्र आत्मो उदकाचेर बोवाडे मारतालो. पूण जेन्ना देव उलयलो, आपल्याक कितें दिसती पडटा तें उलोवंक ना तो, पूण तो आपल्याक कितें जाय तें उलयलो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आमकां जाय तें उलयता वो दिसती पडटा तें उलयता? दिसती पडटा तें उलयता न्हू. कित्याक काय आमी उलयता तहें? आतां आमकां उतराची खबर आहा, जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेर आहा, हिवूय खबर आहा. कित्याक उलयता काय आमी दिसती पडटा तें? कित्याक उलयता? सोयी जाल्या, मोनाची नवसोडणी जावंक ना. एक आमी प्रयत्न करपाक जाय धाकटे धाकटे हितून फकत देवाचेंच उतर उलोवपाक. जोरी तर हांव धाकट्या हितून तर देवाचें उतर उलयना जाल्यार व्हडल्या हितून म्हाका उलोवंक जातलें काय? कित्याक जेन्ना हांव हें उतर उलयतां म्हज्या तोंडानसून कितें भायर सरता? पदवी. पावर इज रिलीज्ड. जेन्ना हांव हें उतर उलयतां म्हज्या तोंडानसून एक पदवी रिलीज जाता, एक पदवी म्हज्या तोंडानसून भायर सरता. जोरी तर हांव मरणाचें उतर उलयतां जाल्यार मरण. जोरी तर हांव जिवीत दिता तें उतर उलयतां म्हणजे देवाचें उतर उलयतां जाल्यार म्हाका जिवितूच फावो जाता. सो म्हजेर दवरलेलें हांव कितें उलयतां? आतां तुमकां विचारलें तेन्ना हांव कित्याक उलयतां म्हणल्यार तुमी म्हणटा सोयी जाल्या. खरी गजाल, आमकां एक सोयी जाल्या. पूण ती सोयी मोडटली जाल्यार ह्याच देवाच्या उतराक पदवी आसा. पूण केन्ना ही सोयी मोडटली? जेन्ना आमी उतराक आमचो कान दिता. देव जान तर देव देवाचें उतर उलयलो, देवाक कितें जाय आसलें तें तो उलयलो आनी तेंच घडलें. देवान म्हटलें उजवाड जा आनी उजवाड जालो. आमच्या जिवितान कसली परिस्थिती येयल्या, कसली एरिया आमच्या जिवितान आसा, आमी कितें उलयता? उजवाड उलयता वो काळोख उलयता? जिवीत उलयता वो मरण उलयता? कितें उलयता? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. आमच्या जिवितान एक परिस्थिती येयल्या, आमकां अमको रिपोर्ट दिला संवसारा प्रमाणे. त्या रिपोर्टान आमी देवाचें उतर उलयता वो आमी रिपोर्ट एकदां कानार पडलेलो तो तेजेरूच आमी नियाळ केला. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. हे सुरवातेक सावन देवान जेन्ना स्वर्ग आनी संवसार रचलो आनी काळोख आसलो, आकार नासलो, देव फकत
उजवाड उलयलो आनी हीच पदवी देवान आतां म्हाका आनी तुका दिल्या. हांव उलयतां काय उजवाड? हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे हें उतर म्हज्या तोंडांतसून भायर काडटा काय? हांव कल्पना करता काय? प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. हालेलुया. आमी कल्पना करप भोव गरजेचें. हांव केजेर कल्पना करता तेंच म्हज्या जिवितांत घडटा. हांव केजेर नियाळ कोत्ता तेंच म्हज्या जिवितांत घडटा. जोरी तर हांव देवाच्या उतराचेर नियाळ कोत्ता, देवाचेंच उतर म्हज्या जिवितांत घडोवन येता तें हांव अणभवतां. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. हालेलुया. सो आमी हे उजवाड उलोवपाक जाय. कित्याक पदवी देवान आमकां खंय दिल्या? आमचे जिबेर दिल्या. आमी तो आवाज आयकला, पूण खरेंच काय आमी आत्मीक कानांनी आयकला वो आमचे हे भायल्यानसून कान दिसता तितूनसून आयकला? जोरी तर आमी आमच्या आत्मीक कानांसून आयकला जाल्यार आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमच्या जिविताची चाल आमी बदलूंक शकता. कशे भाशेन? आमच्या मोनाची नवसरणी करून. आनी ती मोनाची नवसरणी आमच्यान करूं येता फकत देवाच्या उतरान. आनी कितेंच ना की आमच्यान मोनाची नवसरणी करूंक जाता. आमकां तर तें एक बरें जिवीत कितें म्हटलें सिस्टर? ट्रान्सफॉर्म नवसरणी. आमच्या जिवितांत तर आमी ती नवसरणी अणभवूंक सोदता जाल्यार ह्या उतराक आमी पयलो वयलो जागो दिवपाक जाय. ह्या उतराचेरूच आमचें जिवीत आमी बांदून हाडपाक जाय. हें उतरूच आमी दिसा दिसपटी उलोवपाक जाय. कसलें काय हांव उतर उलयलां आनी मागीर आमी उलयता आनी मागीर आमीच म्हणटा हें म्हज्या जिवितांत कशें घडलें. ती एक सिस्टम. जिवीत आनी मरण म्हजेच जिबेर आसा. आमच्या जिवितांत कितें घडटा तेजें कारण कितें? जें कितें उतर हांव उलयलां. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा तूं कितें उलयताय तेज्या वयल्यान तुका मरण ओ जिवीत. आनी तेजो परिणाम यू वील हॅव टू बेर द कॉन्सिक्वेन्सीस. तेजो परिणाम तुवें भोगचो पडटलो. सो आमच्या जिवितांत जायते कितें ह्या उतरा प्रमाणे ना, ह्या देवाच्या राजा प्रमाणे ना. ते कित्याक लागून येयलां? म्हज्या उतराक लागून. कित्याक ती सिस्टम. तूं कितें उलयताय तेजोच परिणाम तुका भोगचो पडटलो. देव तर त्या वक्तार उजवाड उलयलो आनी तेणें उजवाड पळयलो. तेच भाशेन आमच्या जिवितांत आमी काळोख पळयता, पूण धोल्लेले आहा आमी कितें उलयता? आमी काळोख उलयता ओ उजवाड उलयता? कित्याक पवित्र आत्मो रावला हें उतर घेवपाक आनी हें उतर घडोवन हाडपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. हालेलुया. ताका लागून जेन्ना देव थंय आसलो तेन्ना पवित्र आत्मो उदकाचेर बोवाडे मारतालो. आनी जे मेरेन देव उलोवंक ना, देव तें उतर आपल्या तोंडांतसून उलयलो. जी तेणें उतर उलयल्लें तेज्या तोंडांतसून एक पदवी भायर सरली आनी तें उतर घडोवन येयलें. आमकां दिसता सुरवातेक आमी विचारता तेन्ना एक कांयच न्हू कहें, उजवाड नासलो, पूण देवान म्हटलें उजवाड जा आनी उजवाड जालो. हेजेर आमी बारीक नियाळ करता काय? आमच्याय जिविताच्यो परिस्थिती ज्यो काळोखान आहा, ज्यो तुटलेल्यो आहा, ज्यो मोडलेल्यो आहा, ते आमी उतर उलोवन हें जिवीत आमचें बांदून हाडटा काय? प्रेज गॉड. देव जावन तर देव उलयलो, आमी कितलेशें हें उतर उलोवपाक जाय? उलोवंक नाका आमी हें उतर? उलोवपाक जाय. आमकां खबर आहा जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेर आसा. आमी तर मरण उलयत जर तेजो परिणाम आमी भोगूंक जाय. पूण तरी आमकां ती एक संवय जाल्या म्हणून आमी तें उलयतच आहा. दिसती पडटा तें आमी उलयता. दिसती पडटा तें उलयता म्हणटच आमी बावार्थान जियेता. बावार्थ म्हणचें कितें? दिसोना तितून स्वत मानप. देव त्या टायमार सुरवातेक ताका दिसोनासलेलें उजवाड, पूण तो कितें उलयलो? उजवाड उलयलो आनी उजवाड जालो. तेच भाशेन आमच्याय जिवितांत
कसल्या तरी कारणांक लागून आमी काळोखान आसा, पूण येदे वक्तार देव तुमचे कडेन उलयता. जे भाशेन देव उलयलो उजवाड जा आनी उजवाड जालो, तुमच्याय जिवितान जो काळोख पडला तो तुमी उतर उलोवन, हे उजवाडाचें उतर उलोवन तुमी उजवाड जा म्हणात आनी उजवाड जालो. सोत मानपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. नाऱ्या आमी फकत ते आदल्या जिवितानूच आमी रावतलीं. आमच्या मोनाची नवसोडणी जावचीच ना. आनी ह्या मोनाची नवसोडणी आमकां भोव गरजेची. एवरी सेकंड, एवरी मिनट वी नीड रिन्यूवल ऑफ अ मायंड. कित्याक तुका खबर ना तुका नेक्स्ट कितें आसा, कोण तुज्या आड येत, सोयतान कोणाकूय उजार करीत. पूण जोरी तर तूं देवाच्या उतरान बोल्लाय, जोरी तर तूं देवाच्या उतराचेर पातयेताय, जाल्यार तुका कोणूच कांय करूंक जायना. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, बी हंबल अँड गॉड वील लिफ्ट यू अप. कितें म्हणटा देवाचें उतर? बी हंबल. आतां हें हंबलनेस म्हटल्यार कितें? देवाचें उतर मानून घेवप, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेवप. पूण आमकां संवसार कितें शिकयता? हंबल म्हटल्यार डावन टू अर्थ, व्हेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन. जो कोण बरे भाशेन उलयता, ल्हानविकायेन उलयता, ताका संवसार कितें मानून घेता? हंबल. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे वो हंबल मनीस म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे आपल्या जिवितान तें उतर घालप. प्रेज गॉड. ओ त्या उतरा प्रमाणे जियेवप. हंबलाक कितें म्हणटा कोंकणीन? खालतें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. आमी तर ही देवाची बासावणी जाणा, ही तर बासावणी आमच्या काळजान, आमच्या मनान तर आसा, जाल्यार कोणूय आमच्या आड येवंक, कोणूय आमकां कितेंय करूंक आमकां कितेंच लागचें ना. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, बी हंबल अँड द लॉर्ड वील लिफ्ट यू अप. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. जायते पावटी आमकां हें खालतेपण घेवपाक आमकां जायना. कित्याक हें खालतेपण आमी आमचेर पातयोन आमी घेवंक सोदता. हें खालतेपण आमी देवाच्या उतरांतल्यान घेवपाक जाय. तेन्नाच आमचें जिवीत एक बरें जिवीत जातलें. एक दुसऱ्यांक एक चेंज दिसतलो आमच्या जिवितान. आनी तेन्ना दुसरी कोण तुका मेवता, केन्ना तुजे कडेन उलयता, तेंकांय एक देव वाट कोत्ता तुज्या कडसून तें उतर तेंकांय दिवपाक. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो आमचेर दवरलेलें आमी कसलें उतर उलयता आनी ती पदवी आमच्या जिबेर दिल्या. प्रेज गॉड. जायते पावटी आमी आयकलां मरण आनी जिवीत आमच्या जिबेर आसा. कोणे तरी पयले पावटी आयकलां हिंगासर? पूण आमी कितें उलयता? चडशें आमी कितें उलयता? जिवीत उलयता? ना. सो आमी एक आतां जी सोयी आमकां जाल्या दिसती पडटा तें उलोवपाची, तें आतां आमी दिसना तें उलोवपाचो एक प्रयत्न करया. आनी प्रयत्न ट्राय केल्यार जावचें ना. आमी सोत मानपाक जाय. आमी सोत मानपाक जाय. देवाचें उतर हें जिवें, देवाचें उतर हें खरें. देवाच्या उतरा वरस आनी कसलेंच उतर ना. देवाचें उतर जावन आसा जिवें. ते सोडसोडीत ते काम करीत रावता. ते दोनूय वद्दान पाजलोले तलवारे भाशेन. आनी ती पदवी आमकां आमचे भितरूच आहा, आमच्या आत्म्यान आसा. पूण आमी ती पदवी आमी एप्लाय कोत्ता काय आमच्या जिवितान? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो आमी ह्या उतराक टायम दिवया. हें उतर कितें सांगता तेंच आमच्या जिवितान आमी करतलीं जाल्यार हो संबंद भोव गरजेचो. पवित्र आत्म्या बारी वेळ सारपाक, ह्या उतरान वेळ सारपाक, तेन्नाच आमकां तो आवाज आयकोंक येतलो. देव आमचे कडेन उलयत आसा पूण आमकां तेजो आवाज आयकना. कित्याक आमचे आत्मीक कान आमी आजून पासून उकडूंक ना. ते आत्मीक कान केन्ना उकडटले? जेन्ना आमच्या मनाची नवसोडणी जातली. आमचें मन तर आदलेंच आहा, आदलेंच जें कितें जालां म्हज्या जिवितान,
कितें कितें हांव नियाळ कोत्ता तेका म्हाका बोगसूंक जायना अशें तशें तर हांव उलयतां जाल्यार हे आत्मीक कान म्हजे उक्ते जातले ना प्रेज गॉड थँक्यू जिसस तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा प्रोवर्ब्स 4:20 सॉरी 4:20 कितें म्हणटा माय सन अटेंड टू माय वर्ड्स एनक्लायन दाय इयर अन टू माय सेंग कितें म्हणटा पे अटेंशन एक ट्रान्सलेशन म्हणटा पे अटेंशन दिस इज KJV ओके कॅन वी गो टू AMP माय सन पे अटेंशन टू माय वर्ड्स कोणाक म्हणटा हें उतर माय सन म्हणल्यार चेड्यांकूच आमकां सगल्यांक म्हज्या पुता म्हजे धुवे पे अटेंशन टू माय वर्ड्स अँड बी विल्लींग टू लर्न तुका तर तें विल्लिंगनस आहा शिकपाचें ओपन युअर इयर्स अँड टू माय सेईंग आतां म्हाका तर तें विल्लिंगनस ना म्हाका नाका शिकोवंक बी विल्लींग टू लर्न म्हणटा तुका तर एक शिकपाचो एक डिझायर म्हणटा न्हू एक डिझायर आसा जाल्यार तूं त्या उतराक कान दितलो आतां उतर म्हणटा तेन्ना दोन भाशेचें उतर आसा कसलें तें संवसाराचें आनी देवाचें एक भावार्थाचें आनी एक अनभावार्थाचें सो हांव खंयच्या उतराक म्हजो कान दितां माय सन पे अटेंशन टू माय वर्ड्स हिंगासर म्हजे धुवे म्हज्या पुता म्हज्या उतराक चीत दिवन आयक म्हणटा सिस्टर वाच कोंकणीन म्हज्या पुता हांव तुका कितें सांगतां ताचेर चीत दी चोत्रायेन म्हजीं उतरां आयक कितें म्हणटा म्हज्या पुता म्हजे धुवे हांव तुका कितें सांगतां ताचेर चीत दी म्हटल्यार कितें पे अटेंशन टू माय वर्ड म्हटला वर्ड्स म्हटला म्हणजे दर एक देवाचें उतर जे तोंडानसून भायर सरला त्या उतराचेर तूं चीत दिवन आयक पूण जायते पावटी ह्या संवसाराचें उतर म्हजे कडेन येयलां भिरांतीचें उतर म्हजे कडेन येयलां हांवें चीत त्या उतराक दिल्या प्रेज गॉड थँक्यू जिसस माय सन पे अटेंशन टू माय वर्ड्स अँड बी विल्लींग टू लर्न आतां म्हाका तर डिझायराक कितें म्हणटा कोंकणीन आवंडो प्रेज गॉड एक म्हाका तर आवंडो आहा विलिंग टू लर्न म्हणटा एक देवाचें उतर शिकपाक जाल्यार ह्या देवाचें उतर तर हांव शिकतलो जाल्यार म्हाका कान दिवन आयकोचें पडलें ना आतां हिंगर कान दिवन आयकोपाचें म्हळ्यार कसलो कान आत्मीक कान वो आमकां दिसती पडटा तो भायलो कान आत्मीक कान जोरी तर म्हाका हें विल्लींग आहा इफ आय एम विल्लींग टू लर्न ओपन युअर इयर्स टू माय सेईंग आतां म्हाका तर एक आवंडो आहा देवाचें उतर शिकपाक जाल्यार हांव जरूर चोत्रायेन चीत दिवन हांव हें उतर आयकोचें ना प्रेज गॉड आनी जेन्ना आमी चीत दिता जेन्ना आमी चोत्रायेन आयकोता देव आमच्या कडेन उलयता आमी चीत दिना म्हणून आमकां देवाचो आवाज आयकोंक येना प्रेज गॉड थँक्यू जिसस तेका लागून म्हणटा पे अटेंशन चीत दिवन आयक आतां आमचेर दवरलेलें आसा कसलें उतर गाय हांव चीत दिवन आयकोतां ओ कसले उतराक गाय हांवें पे अटेंशन केलां संवसाराचें उतर ओ देवाचें उतर काळोखाचें उतर ओ उजवाडाचें उतर भिरांतीचें उतर ओ गोठायेन भरलेलें उतर प्रेज गॉड म्हजेर दवरलेलें आहा हांव कसलें उतर चीत दिवन आयकोतां प्रेज गॉड थँक्यू जिसस हालेलुया माय सन पे अटेंशन टू माय वर्ड्स अँड बी विल्लींग टू लर्न कितलीं जाणां हिंगासर एक आवंडो आसा देवाचें उतर शिकपाक देवाचें उतर तर आमकां शिकपाक
एक आवंडो आसा जाल्यार जेरूर म्हज्या आत्मीक कान दिवन चित दिवन हांव ह्या देवाच्या उतर मानून घेतले. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. ओपन युअर इयर्स टू माय सेंग. ओपन युअर इयर्स टू माय सेंग कित्याक म्हणटा, कित्याक हे उतर दिसा दिसपटी तुमकां जे फावो जाता परगटणेंतल्यान तें उतर आमी भायल्या कानान आयकलां, आमी तेका अटेन्शन दिवंक ना. तेका लागून म्हणटा ओपन युअर इयर्स टू माय सेंग. जेन्ना हांव चित दिवन आयकता, बारीकसाणेन देवाच्या उतराक कान दिता, तेन्ना कितें जाता, म्हजें कान उक्तें जाता. जर आतां पळय दोन भाशेचे आयकप आहा, एक वी लिसन आनी एक वी हियर. आतां कसलें गरजेचें देवाच्या उतराक? हियरींग न्हू. हियरींग न्हू. हियरींग. लिसन म्हटल्यार आमी बेश्टे वयल्या वर आयकता. ओके, एक उदाहरण दिता. आतां तुमी मिसाक वयता न्हू सगळीं. मिसाक वयता तेन्ना फादर समन सांगता. तुमकां आतां कोण भायर येवन तुमकां विचारता, शर्माव कितें सांगलेलो? कितें आसता जबाब? सांगलोलो कितें तरी पूण विसरलो, म्हटल्यार तुवें बेश्टें वयल्या वयर आयकल्लें. सारकें न्हू? प्रेज गॉड. जोरी तर तुवें चित दिवन आयकलाय, जोरी तर तुवें पे अटेन्शन करून ते उतराची परगटणी आयकल्या, जाल्यार तुका कोणूय विचारूंक तूं जबाब दितलें. तूं सांगतलें कितें तुवें आयकलां पळय तें. प्रेज गॉड. आतां जोरी तर आमी मिसाक गेले आनी आमी थंय न्हिदता, जाल्यार आमकां आयकता, आमी चित दिता देवाच्या उतराक? ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो हे देवाच्या उतराक आमी चित दिवन आयकोंक जाय. लिसन म्हटल्यार बेश्टें वयल्या वयर. हर्ड. हियरींग म्हणल्यार तूं जेन्ना तें उतर आयकता, तूं पे अटेन्शन कोत्ताय. आनी जें कितें उतर तुवें आयकलां तेजी तुका सोजमोणी फावो जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जेन्ना आमकां सोजमोणी मेवता न्हू उतराची, ती सोजमोणी आमी आमच्या जिवितान आपणायता, आमी ती अप्लाय कोत्ता. तेका लागून तो येता चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक. तो कितें चोरूंक येता? देवाचें उतर. देवाचें उतर तो चोरिना जाल्यार तो मारूंक आनी इबाड करूंक शकता? ना. तो केन्ना मारूंक आनी इबाड करूंक शकता? जेन्ना हे उतर तो आम कडसून चोरून व्हरता. आमचे कडसून हे उतर तो चोरून व्हरता, तेन्नाच तो मारूंक शकता आनी इबाड करूंक. पूण थंय सोत काबार जायना. सोत फुडें कितें म्हणटा? जेजू क्रिस्त येयला आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिवंक. जेजू क्रिस्त येयला म्हणटा. जीसस इज कम टू गिव अस लायफ एंड लायफ इन ऑल फुलनेस. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. हे उतर तो चोरूंक येता. तेका लागून जेन्ना आमी हिंगासर बसलेली आसतना तो आमकां फोटी घेवन येता. आतां ते फोटीक तर आमी पडटा म्हटल्यार आमकां देवाच्या उतराची वळख ना. आमी देवाच्या उतराचेर थीर ना. आमी देवाचें उतर आजून पासून स्विकारूंक ना. आमी ह्या देवाच्या उतराक आमचो चित दिवन कान दिवंक ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. डू नॉट लेट देम एस्केप फ्रॉम योर साइट. डू नॉट लेट देम एस्केप फ्रॉम योर साइट. डू नॉट लेट देम म्हटल्यार कितें? देवाचें उतरां. पयल्या हितून म्हणटा पे अटेन्शन टू माय वर्ड्स. हिंगासोर म्हणटा डू नॉट लेट देम एस्केप फ्रॉम योर साइट. कोंकणीन वाच. तांकां तुजे नोदरे भायर दवरी नाका. तांकां तुज्या काळजान बाळगून दवर. तांकां म्हणल्यार देवाच्या उतरांक तुज्या नोदरे भायर दवरी नाका. तांकां तुज्या काळजान बाळगून दवर. हे काळीज जावन आसा एक तिजोरी ह्या देवाच्या उतराक बाळगून दवरपाक.
जे भाशेन आमी आमच्या घराब्यान आमचे जे कितें बिलॉंगिंग्स आसता एक्सपेन्सीव थिंग्स आसता जे कितें गोल्ड सिल्वर कितें आसता तें आमी अहेंच बिश्टें उडयता सिटींग रुमान अहें थंय उडयता तेका कितें आसता लॉकर आसता न्हू तेच भाशेन ह्या उतराक आमच्या जिवितान तर आमी बाळगून दवरूंक सोदता जाल्यार ह्या उतराक तिजोरी म्हटल्यार आमचें काळीज तेका लागून हें उतर आमच्या मनान काम करिना हें उतर आमच्या काळजान काम करता प्रेज गॉड पोतून वाच सिस्टर तांकां तुजे नोदरे भायर दवरी नाका तांकां तुज्या काळजान बाळगून दवर तांकां तुजे नोदरे भायर दवरूं नाका तांकां तुज्या काळजान बाळगून दवर आतां हें तर उतर म्हज्या काळजान तर हांव बाळगून दवरूंक सोदता जाल्यार हें उतर म्हज्या नोदरे भायर आसूंक जाय ओ नोदरे मुखार आसपाक जाय नोदरे मुखार आसपाक जाय पूण जेन्ना आमी संवसाराच्या नेमा प्रमाणे कायद्या प्रमाणे चलता तेन्ना हें उतर म्हज्या नोदरे मुखार आहा ओ संवसाराचें उतर आसा एकल्याक देव हिंगासर ह्या उतरांतल्यान आमकांच आमी प्रश्न कोत्ता जेन्ना हें उतर आमच्या कानार पडटा आमकांच जोरी तर आमी त्या बांदपासान आहा जोरी तर आमी त्या गुलामपणान आहा येद्या वक्तार हें उतर काम करून हाडटा प्रेज गॉड थँक यू जीसस हालेलुया डू नॉट लेट देम एस्केप फ्रॉम युअर सायट म्हळ्यार हें उतर ही उतरां तुज्या नोदरे मुखार दवर कीप देम इन द सेंटर ऑफ युअर हार्ट तुज्या काळजान बाळगून दवर प्रेज गॉड हें तर उतर म्हज्या काळजान हांव बाळगूंक दवरपाचो म्हाका आवडो आसा जाल्यार हें उतर दीस आनी रात म्हजे नोदरे मुखार आसपाक जाय प्रेज गॉड थँक यू जीसस तेका लागून जोशुआ 1:8 कितें म्हणटा दिस बूक ऑफ लॉ शाल नॉट डिपार्ट म्हणल्यार हें सुमूर्तीचें पुस्तक तुज्या वोटांचेर आसून दी केन्ना रातचेंत दीस आनी रात देवाचें उतर म्हणटा दीस आनी रात पूण आमी स्विकारला काय तें उतर आमी तें उतर मानून घेतला काय दीस आनी रात वो जे भाशेन आमच्या जिवितान परिस्थिती येयल्या जे भाशेन कसली आडकोळ येयल्या आमी त्या आडकोळीक ते परिस्थितीक आमी मानून घेतल्या प्रेज गॉड थँक यू जीसस हालेलुया डू नॉट लेट देम एस्केप फ्रॉम युअर सायट कीप देम इन द सेंटर ऑफ युअर हार्ट जोरी तर म्हाका एक आवडो आसा हें उतर म्हज्या काळजान बाळगून दवरूंक जाल्यार हें उतर हांव बाळगून दवरतलें जाल्यार हें उतर म्हज्या नोदरे मुखार आसपाक जाय केन्ना तें दीस आनी रात प्रेज गॉड थँक यू जीसस हालेलुया मागीर कितें म्हणटा फॉर दे आर लायफ टू दोज हू फायंड देम and healing and health to all their flesh. कोंकणीन वाच सिस्टर कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां ती जिवीत आनी सगळ्या मनशा कुळाक भलायकी जांकां ती मेळटा तांकां ती जिवीत आनी सगळ्या मनशा कुळाक भलायकी सगल्यांक भलायकी म्हणटा सगळ्या मनशा कुळाक ओके इंग्लिशीन तो हें दिवंक ना सगळ्या मनशा कुळाक भलायकी म्हणटा म्हळ्यार सगळ्या मनशाक ही भलायकी देवान आमकां एक बेसांव कशें दिलां पूण आमी हान काय भलायकेन वो आमकां कितें भोगता तेंच आमी उलयता एका सासवाचे बिये भाशेन एक परिस्थिती आमच्या जिवितान येयल्ली आसतली ती उलोवन आतां व्हडलें एक कडप केलां प्रेज गॉड पूण हिंगासर म्हणटा फॉर दे आर लायफ टू दोज हू फायंड देम कोणाक तें जिवीत जाता जी कोण तेका सोदता आतां आमी हें उतरां तर सोदतलीं जाल्यार पवित्र पुस्तकान सोदची पडली प्रेज गॉड फॉर दे आर लायफ एक जिवीत कोणाक फॉर टू दोज हू फायंड देम अँड हिलींग कितें म्हणटा पेकोवणी हिलींग अँड हेल्थ पेकोवणी आनी भलायकी म्हणटा
हेल्ड टू ऑल द्या फ्लॅश. ऑल द्या फ्लॅश म्हणटा आसतना आमकां इल्ली दूख आमचे कुडीन आसो येता ना. प्रेज गॉड. जेन्ना दूख आमचे कुडीन भितर सोदता आमी कितें काय नियाळ कोत्ता. व्हडली व्हडली दुयेंसां आमी कल्पना कोत्ता. ओ जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या ही कल्पना हांव कोत्ता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. एक टेस्टिमनी शेअर कोत्ता म्हज्या जिविताची. एक 15 दीस फाटींच. थँक यू जीसस. सॅटर्डे 15 days बॅक सॅटर्डे जेन्ना आमचे करसवाडा जाता तेन्ना हांव थंय गेल्ली. तेजे घरा येवन म्हाका जोर येयलो. बरोच जोर येयलो. रातचोच येता. सॅटर्डे येयलो, मागीर संडे माजोड्डा आसली, माजोड्डा गेली, माजोड्डासून परत येवन रातीक पोत्तून जोर येयलो. आनी जोर म्हटल्यार कितें सारकी म्हज्या कुडीन दूख, सगळे जॉयंट्स बी दूख. मंडे पोत्तून म्हाका देंपारा स्टार्ट जालो. रातीक जावंक ना. मंडे म्हाका देंपारा स्टार्ट जालो आनी म्हाका जायना. म्हज्यान कितेंच जायना. चलोंक पासून जायना. आतां कितें कोत्तली? काडली आनी हेल्थ सेंटरान गेली. हेल्थ सेंटरान वचना बारी लोक आसलो. थंय तेंच्यांनी ते किट टेस्ट केलो फिवराचो आनी 10 मिनटांनी म्हाका रिपोर्ट दिलो. आतां तो रिपोर्ट कितें आसतलो? बरो? बॅड. पूण आतां म्हजेर दवरलेलें हांव कसली कल्पना कोत्ता? गूड ऑर इवल? गूड ऑर इवल? ओके. आतां म्हाका खबर ना तेन्ना गूड इमॅजिन करूंक इजी, रायट? ओके. 10 मिनटांनी रिपोर्ट येयलो. कितें येयलो आसतलो? मलेरिया पॉझिटिव्ह. पूण आतां त्याय परिस्थितीन हांव देवाचें उतर उलयतां. जिबेचे देणे उलयतां. आनी एक जाग काडूंक ना. कित्याक मरण आनी जिवीत खंय आहा? जिबेर आहा. आतां तर हांव आदली मनीस आहली उतरां नासच्या पयलीं जाल्यार हांव म्हणटा आहली घोवाक कितें तरी सांगता आहली चल वचोन सगळें सामान बिमण घेवन यो. कित्याक डॉक्टरान म्हाका सांगलें 3 दीस ट्रिटमेंट करचो पडटलो. आमच्या जिवितांत जायत्यो असल्यो परिस्थिती येता. पूण जे मेरेन हांव ह्या उतराचेर स्थिर रावता, जे मेरेन हांव ह्या उतराक धरून रावता, म्हज्या जिवितांत रिपोर्ट येयल्लो तो पासून चेंज जाता. 10 मिनटांनी तो ब्रदर येयलो आनी म्हणूंक लागलो आतां कितें सांगलेलो रिपोर्ट? पॉझिटिव्ह. मलेरिया पॉझिटिव्ह. 10 मिनटांनी तो येयलो आनी डॉक्टरान सगळे म्हजे फॉर्म बी बोल्ला. 3 दीस एडमीट जावंक जाय, ट्रिटमेंट घेवंक जाय आनी 3 दिसां पयलीं घरा वचोंक जायना. आतां हांव कितें कल्पना कोत्ता? आनी त्या दिसांनी एक 3-4 सॅटर्डे शिकोवन आहली फकत रोकपाट जाल्ली ती वस्तोरी. रोकपाट जाल्ली ती वस्तोरी. आतां म्हज्या जिवितांत टेस्टींग येयलां. त्या टायमार म्हाका ते रोकपाट जाल्ले वस्तोरीचो उगडास येयलो. आतां जेजू आसलो तेन्ना तिणें कितें म्हटलेलें? इफ आय ओन्ली टच द हेम ऑफ द गार्मेंट आय शॅल बी हील्ड. नाव कॅन आय गो एंड टच द हेम ऑफ जीजस गार्मेंट? नो. जीजस इज विदीन मी. द पावर इज विदीन मी. हांवें कितें म्हटलें फकत? जीजस, आय टच युअर फ्लॅश एंड युअर पावर इज फ्लोईंग विदीन मी. जीजस, आय टच युअर फ्लॅश एंड युअर पावर इज फ्लोईंग विदीन मी. आनी म्हजें मन सारकें एट रेस्ट. कांय दुबाव ना. एट रेस्ट. प्रेज गॉड. हें आतां कशें एट रेस्ट घडोवन येयलें? देवाच्या उतरान. आतां ही गोवायकी हांव शेअर कोत्ता म्हणून तुमी तर असोन फॉर्म्युला कहो यूज केलो जाल्यार ती घडोवन येवची ना. आनी मागीर म्हणटा तेज्या जिवितांत जालें, म्हज्या जिवितांत कित्याक जावंक ना? सो आमकां तो एक संबंद गरजेचो. आनी 10 मिनटांनी तो ब्रदर येता आनी सांगता जो पॉझिटिव्ह आसलो तो नॅगेटिव्ह. सो हें देवाचें उतर काम कोत्ता. पूण आमचेर दवरलेलें आहा हांव कितें उलयतां, हांव कित्याचेर नियाळ कोत्ता, हांव खंयचेर कल्पना कोत्ता. आतां जेन्ना आमी देवाचें उतर येवन हिंगासर परगट्टा म्हळ्यार आमकां ताळण्यो येयना, आमकां बाबार्थाची परिक्षा येयना? येता.
पूण आमी ह्या उतराचेरूच स्थिर रावता प्रेज गॉड आनी 10 मिनटांनी तो रिपोर्ट चेंज जालो मागीर ते फॉर्म भरलेले ते पिजले आनी डस्टबिनान प्रेज गॉड थँक्यू जीसस आनी जी कोण इन्चार्ज आसली डॉक्टर आसली ती पासून म्हणूंक लागली हांव नको हें कशें घडलां हांवें प्रेज गॉड म्हटलें ती सोमती तिच्या तोंडार स्मायल कित्याक आमच्या कडेन मनशा कडेन जायना तें देवा कडेन जाता पूण तें देवाचें उतर आमी उलोवपाक जाय प्रेज गॉड थँक्यू जीसस हालेलुया मागीर म्हाका सांगलें ओके तूं घरा वच पूण फाल्यां तुका येवचें पडटलें हांवें म्हणलें ओके फाल्यां तुका आनीक 2-3 टेस्ट आहा आतां हो टेस्ट तर म्हाजो नेगेटीव येयला जाल्यार त्या दुसऱ्या टेस्ट दुसऱ्या दिसा करपाचे आहा ते आनी पॉझिटीव येतले ना गेली हांव दुसऱ्या दिसा सगळे केले पळयत जाल्यार डेंग्यू टेस्ट आनी रॅपीड टेस्ट आनी कसलो टेस्ट सगळे नेगेटीव हे कित्याक सांगता कित्याक ह्या उतरान पदवी आसा हें उतर जावन आसा पदवेचें जायते फावटी आमकां आगोड जाता ह्या उतरान स्थिर रावपाक ह्या उतराचेर सोत मानपाक पूण आतां जी शिकवण हांव दुसऱ्यांक दिताली पवित्र आत्म्या उद्देशी आतां तेजेरूच म्हाका भावार्थाची परिक्षा येयली प्रेज गॉड थँक्यू जीसस हालेलुया आनी ते वस्तोरेन देवाचें उतर देवाचो रिपोर्ट आयकलो म्हणटा मार्क 5:27 वर्स म्हणटा वेन शी हर्ड द रिपोर्ट ऑफ जीसस म्हणटा जेन्ना तिणें जेजूची गजाल आयकली तेन्ना तिणें एक निर्णय केलो प्रेज गॉड थँक्यू जीसस हालेलुया ओके वील गो देयर लेटर नो इट्स द सेम वन प्रोवर्ब्स 4:22-23 okay for they are life to those who find them हे उतर कितें जाता आमच्या जिवितान जिवीत कोणाक जिवीत जाता हिंगर कितें म्हणटा फॉर दे आर लायफ टू दोज हू फायंड देम जो कोण तेजी सोद घेता जो कोण टायम काडटा जो कोण देवाच्या उतरान रिगोन रावता जो कोण देवाचें उतरान एक संबंद घडटा तेका एक जिवीत फॉर दे आर लायफ टू दोज हू फायंड देम and healing and health पेकोवणी आनी भलायकी टू ऑल their flesh कोंकणीन कितें म्हणटा आनी 22 कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां ती जिवीत आनी सगल्या मनशा कुळाक भलायकी प्रेज गॉड कितें म्हणटा फॉर दे आर कोंकणीन परतून वाच सिस्टर सॉरी कित्याक जांकां ती मेळटात जांकां ती मेळटात आतां कितें मेळटात म्हणटा देवाचें उतर आतां हें देवाचें उतर आमकां केन्ना मेळटलें जेन्ना आमी चीत दिवन ह्या देवाच्या उतराक कान दिता देवाच्या उतराक तर आमी चीत दिवन आयकना जाल्यार हें देवाचें उतर आमकां मेळटलें हें बेश्टें वयल्या वयरूच जातलें फुडें वाच तांकां ती जिवीत आनी सगल्या मनशा कुळाक भलायकी आनी तांकां सगल्या मनशाकुलाक आनी तांकां ती जिवीत आनी सगल्या मनशा कुळाक भलायकी कितें म्हणटा तांकां तें जिवीत आनी सगल्या मनशा कुलाक भलायकी म्हळ्यार ही जी भलायकी देवान जी आमकां दिल्या ती आमच्यान कोणाक तरी चोरूंक व्हरोंक जाता केन्ना चोरूंक व्हरों येता जेन्ना आमी तेज्या फोटीक आमी मानून घेता तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा थीफ कम्स कोण तो थीफ सेटन ही कम्स टू स्टील किल अँड डिस्ट्रॉय तो येता चोरूंक मारूंक आनी इबाड करूंक पूण तेज्याकीन व्हडतो न्यूज आमकां कितें
Jesus has come to give us life and life in all fullness. आणि त्याच जेजू क्रिस्ता उदेशी आमकां हे हिलिंग मेवला, हेल्थ मेवला, आमकां पेकोवणी मेवल्या आणि भलायकी मेवल्या. पूण जे मेरेन आमी ह्या उतरान रिगोन रावता ती आमी अणभवता. आतां म्हज्या मनान तर हांवें कल्पना केल्ली, म्हाका रिपोर्ट गावल्लो, तितूनच तर हांवें कल्पना केल्ली जाल्यार हांव घरा आसतालें ओ एडमीट आसतालें. प्रेज गॉड. एक एक पावटी न्हू हो प्रेशर येता आमच्या मनाचेर, पूण आमी हालोंक जायना. तो दबाव घालता आमचेर कोण? चोर. कित्याक तो दबाव घालतकूच आमी तो तेजी फोट तर मानून घेतल्या, म्हणल्यार आमी हें उतर तेका चोरूंक अलाव केला. आनी जेन्ना तो हें उतर चोरता तेन्नाच तो आमकां मारून उडयता आनी आमचो इबाड कोत्ता. जोरी तर आमी तेका दिना हें उतर आमचे कडसून चोरपाक, जाल्यार तो मारूंकूय शकना आनी इबाडूय करूंक शकना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. फॉर दे आर लायफ. हें उतरां जावन आसा जिवीत. खंयच्या उतराची गजाल कोत्ता? देवाच्या उतराची, भावार्थाच्या उतराची. फॉर दे आर लायफ टू दोज हू find them and healing and health to all their flesh. सगळ्या मनशाकुलाक भलायकी. सगळ्या मनशाकुलाक भलायकी कशे भाशेन फावो जाता? देवाच्या उतरान. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा जिवे, देवाचें उतर जावन आसा सोडसोडीत, देवाचें उतर जावन आसा दोनूय वद्दान पाजलोले तलवारी भाशेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. वॉच ओवर योर हार्ट with all diligence, for from it flows the springs of life. Watch over, sister Konkanin वाच. आणि कसले दुसरे वस्तू परस तुझ्या काळजाची काळजी घे. आणि कसले दुसरे वस्तू परस तुझ्या काळजाची काळजी घे. तुझ्या काळजाची काळजी घे. ओके. आमी तर ह्या काळजाची काळजी घेतली जाल्यार पयलो स्टेप कितें? 20 उतराक चित दिवन ताज्या उतराक कान दिवप. हो जावन आसा पयलो स्टेप. दुसरो स्टेप कितें? हे उतर तुज्या नोदरे भायर दवरी नाका. सिस्टर कॅन यू गो टू 20? कितें म्हणटा? माय सन पे अटेन्शन टू माय वर्ड्स. जोरी तर हांव देवाच्या उतराक चित दिवन कान चित दिवन आयकोता जाल्यार हांव ह्या काळजाची म्हज्या काळजी घेता. दुसरें कितें? डू नॉट लेट देम एस्केप फ्रॉम योर सायट. हे उतर तुज्या नोदरे भायर दवरी नाका. हें उतर खंय आसूंक जाय? नोदरे मुखार आसपाक जाय. म्हटल्यार 24/7 हें उतरूच आमी नियाळ करूंक जाय. हें उतरूच आमी उलोवंक जाय. ह्या उतराचेरूच आमी कल्पना करपाक जाय. प्रेज गॉड. डू नॉट लेट देम एस्केप फ्रॉम योर सायट. कीप देम इन द सेंटर ऑफ योर हार्ट. कितें म्हणटा? कीप देम इन द सेंटर ऑफ योर हार्ट. जे तूं तुज्या काळजान घालताय तेच तुज्या तोंडांसून भायर सरता. प्रेज गॉड. What is in your heart, your mouth speaks. तेका लागून म्हणटा डू नॉट लेट देम एस्केप फ्रॉम योर साइट. कीप देम इन द सेंटर ऑफ योर हार्ट. फॉर दे आर लायफ टू दोज हू फायंड देम. आतां कित्याक गाय म्हणटा? पयल्या हितून म्हणटा चित दिवन आयक, दुसऱ्या हितून म्हणटा हें उतर तुज्या दोदरे भायर दवरी नाका, आनी तिसऱ्या हितून म्हणटा कीप इट इन द सेंटर ऑफ योर हार्ट. ह्यो 3 वस्तू कित्याक म्हणटा गाय? कित्याक म्हणटा? फॉर दॅट सेम वर्ड इज लायफ टू दोज हू फायंड. ते उतर जावन आसा जिवीत जी कोण ताका सोदता. फॉर दे आर लायफ टू दोज हू फायंड देम अँड हिलिंग अँड हेल्थ. पेकोवणी आनी भलायकी टू ऑल देयर फ्लेश. आतां आमच्या उदाहरणांक आमच्या जिवितांत तर कितें एक दूख येयली, एक कसले तरी कोश त्रास आमच्या जिवितान आमकां जाता जाल्यार आमी तें आतां मानून घेवपाक जाय. वो आमी देवाचें उतर स्विकारलां. खऱ्यांनीच तर आमी देवाचें उतर स्विकारलां. जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या.
त्या टायमार हांवें म्हजें तोंड उकडून ही पदवी म्हज्या तोंडानसून रिलीज करपाक जाय. जे भाशेन देव उलयलो आमी सुरवातेक आयकलां, काळोख पळयल्लो, पूण तो काळोख उलोवंक ना. आमी आमच्या कुडीन दूख अणभवता, आमच्या कुडीन कितें कितें भोगता, पूण म्हजो दान मन कोणाचेर आसा? जेजूचेर आसा? ओ ही दूख जी म्हाका येवन सोतायता तेजेर आसा? जोरी तर म्हजें फोकस, म्हजें दान मन जेजूचेर आहा. जेजू क्रिस्तान म्हजे खातीर कितें केलां? जेजू क्रिस्तान म्हाका सुबामपणाच्या देण्यांनी भरला, जेजू क्रिस्तान म्हाका बरी भलायकी दिल्या, जाल्यार म्हज्या तोंडानसून उतर भायर सरतलें तें 1 Peter 2:24. जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या. जातेलें न्हू, जाल्या. त्या टायमार एक आमकां सारकें थीर निर्णय घेवपाक जाय. हांव कितें चूज करता, कितें म्हज्या नदरे मुखार दवरता? देवाचें उतर ओ संवसाराचें उतर? कितें गाय हांव चित दिवन आयकलां, तेजेर आतां हांव कितें म्हज्या नदरे मुखार दवरता? पयली वस्त म्हणटा चित दिवन आयक. आतां चित दिवन आयकलां, टेस्टींग येता, रिपोर्ट येता, ओ कितें तरी जाता. आतां तूं त्या टेस्टिंगान त्या उतराक तुज्या नदरे मुखार दवरताय ओ तुज्या नदरे भायर दवरताय? आमचेर दवरलेलें आसा. आनी तिसरी वस्त म्हणटा, फॉर दे आर लायफ टू दोज हू फायंड देम and healing and health to all their flesh. आता जोरी तर हांव चित दिवन आयकता, जाल्यार चित दिल्लें उतर हांव म्हज्या नदरे मुखार दवरता. आनी जोरी तर हांव हें चित दिवन आयकल्लें उतर नदरे मुखार दवरता, जाल्यार तेंच उतर म्हजें एक जिवीत जाता म्हज्या जिवितान. कित्याक हांव तें उतर दिसांनी रात सोदीत रावता. आनी हें उतर सोदपाक हांव खंय सोदूं येता? पवित्र पुस्तकान. कित्याक हिंगासर म्हणटा, फॉर दे आर लायफ टू दोज हू फायंड देम अँड हिलींग अँड हेल्थ टू ऑल देअर फ्लेश. जो कोण सोदता तेका जिवीत फावो जाता. जिवीत बेश्टेच फावो जाता. पयलें कितें पॉयंट? चित दिवन आयकप. दुसरें कितें? नदरे भायर दवरूंक जायना. आनी तिसरें कितें? काळजान बाळगून दवरूंक जाय. सो 3 स्टेप आहा. जोरी तर कसलीय परिस्थिती म्हज्या जिवितान येयली, कसलीय तावणी सैतान म्हज्या जिवितान घेवन येता, जाल्यार म्हजेर दवरलेलें आसा, हांव ह्या उतराची म्हाका वळख आसा. तेका लागून पवित्र पुस्तक म्हणटा, म्हजे पोरजेचें निसणटण जालां, म्हज्या उतराची वळख ना म्हणून. आतां ह्या उतराची तर म्हाका वळख आसतली, जाल्यार ह्या उतराक हांवें चित दिवन आयकपाक जाय. हे उतर म्हज्या नदरे मुखार दवरपाक जाय. हे उतर म्हज्या काळजान बाळगून दवरूंक जाय. तेन्नाच तें उतर म्हाका जिवीत जाता. जितलें हांव तें उतर सोदता, तें उतर म्हज्या जिवितान एक जिवीत हाडटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो 3 पॉयंट सजमले. पयलो, चित दिवन आयक. बरोयात, चित दिवन आयक. कित्याक आमी हें उतर बेश्टें वयल्या वयर बेश्ट्या कानांनी आमचे दिसती पडटा त्या कानांनी आयकलां. आमी ह्या आत्मीक कानांनी हें उतर आमच्या आयकोंक ना. आनी ज्या दिसा हांव ह्या आत्मीक कानान आयकता, म्हज्या जिविताची बोलदवणी जाता, म्हज्या जिविताची नवसरणी जाता. आनी जें कितें हांव ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणें जियेताली, तेजेर आनी त्या वस्तूक आनी म्हजेर आनी कसलोच अधिकार ना. कित्याक हांवें आतां मनाची नवसरणी केल्या. त्या मनाची तो नवसरणी हांव करता, जाल्यार ह्यो 3 पॉयंट्स म्हज्या जिवितान भोव गरजेचे. एक म्हणल्यार देवाच्या उतराक चित दिवन आयकप, देवाचें उतर नदरे मुखार दवरप, आनी तिसरें म्हटल्यार हें जें नदरे मुखार आहा तेंच उतर म्हज्या काळजान बाळगून दवरूंक. आमी हे काळजान बाळगून दवरूंक सोदता, पूण ह्या उतराक आमी चित दिना. हें उतर आमी नदरे मुखार दवरिना. कशे भाशेन म्हणून हें उतर आमच्यान म्हज्या काळजान बाळगून दवरूं येता? पयलें म्हटल्यार देवाचें उतर चित दिवन आयकशेंच जाल्यार, दुसरें म्हटल्यार तें तुज्या नदरे मुखार दवरशी जाल्यार, आनी तिसरें म्हटल्यार तुज्या काळजान बाळगून दवर. आमकां आवडो आहा हें देवाचें उतर काळजान बाळगून दवरूंक, पूण आमकां टायम ना. आमकां देवाच्या उतराक येवपाक टायम ना. आमकां देवाचें उतर चित दिवन आयकपाक टायम ना. म्हज्या मनान सगलें कितें जाता? एक झूज चालू आसा. सैतान सगलें म्हाका दाखयता, सगलें म्हाका दिसणेक हाडटा, पूण त्या टायमार एक
बरी वस्त जाता ती तूं कितें चूज कोत्ताय, तूं कितें विचून काडटाय, तुज्या जिविताची परिस्थिती ओ देवाचे उतर जे तुवें चित दिवन आयकलाय आनी तुज्या नदरे मुखार दवरलाय. चित दिवन आयकलां आनी नदरे मुखार दवरलाय जाल्यार तेच उतर तुज्या काळजान तूं बाळगून दवरताय आनी जे उतर तुज्या काळजान तुवें बाळगून दवरलाय तेच उतर तुज्या तोंडांसून भायर सरता. सो फायद्याची गजाल न्हू, जितले आमी हें उतर आमच्या काळजान दवरता तितले आमच्या तोंडांसून भायर सरता. जरी तर संवसाराचें उतर हांव म्हज्या काळजान बाळगून दवरता जाल्यार संवसाराचेंच उतर म्हज्या तोंडांसून भायर सरतलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. 23 वाच. आनी कसलेय दुसरे वस्तू परस तुज्या काळजाची काळजी घे, कारण तांतल्यान जिविताची जोर फुट्टा. कितें म्हणटा? कारण आनी कसलेय आनी कसले दुसरे वस्तू परस तुज्या काळजाची काळजी घे, कारण तांतल्यान जिविताची जोर फुट्टा. कितें म्हणटा? कारण तुज्या काळजाची काळजी घे. कित्याक घे म्हणटा काळजी? कित्याक त्या काळजांसून कितें फुट्टा? जिवीत दिता ती जोर फुट्टा. तुमी जोर पयल्या? वावत आसता न्हू, केन्ना सुकता ना, वावत आसता ती. ते भाशेन जिवीत कितें म्हणटा? वाच. आनी कसले दुसरे वस्तू परस तुज्या काळजाची काळजी घे. म्हणल्यार आनी कसलीच वस्तू मानून घेयना काय, तूं घेता जाल्यार तुज्या काळजाची काळजी घे. कित्याक त्या काळजांसून कितें व्हांवता? जिविताची जोर. आनी जॉन 10:10 कितें म्हणटा? जेजू क्रिस्त येयला आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिवंक. ते जिवीत ते जोरीनसून व्हांवत रावता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो कितें काळजी घेवपाक जाय आमी? आमच्या काळजाची. कित्याक त्या काळजांसून जिविताची जोर व्हांवता म्हणटा फुट्टा. सडनली जेन्ना तुमी रस्त्यार बी चलता ओ मातयेचो रोड आसता, उदक व्हांवता न्हू, म्हळ्यार थंय कितें जालां? जोर फुटल्या. आनी कितलें बरें दिसता न्हू पळोवंक, तें व्हांवत रावता. ते भाशेन जिविताची जोर व्हांवता जेन्ना आमी आमच्या काळजाची काळजी घेता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो आमी फकत स्वत मानपाक जाय. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता पळय तें. देवाचें उतर म्हणटा चित दिवन आयक. पूण संवसाराचें उतर आमी कितलें चित दिवन आयकता, कितलें आमच्या काळजान दवरता, कितलें आमी तें सांगता त्या प्रमाणे तेंच उतर आमच्या तोंडांसून भायर सरता. कित्याक आमी चित दिवन आयकलां. पूण जोरी तर हांव ह्या देवाच्या उतराक चित दिवन आयकता, ह्या देवाच्या उतराक म्हजे नदरे मुखार दवरता, हें देवाचें उतर म्हज्या काळजान बाळगून दवरता, तेन्नाच कितें जाता? ती जोर फुट्टा. आनी ती जोर म्हटल्यार जेजू क्रिस्तान आमच्या जिवितान कितें केलां पळय तें व्हांवत आसा. पूण आमकां देवाच्या उतराची वळख ना म्हणून आमच्या जिविताचें निसणटण आमीच केलां. आमकां ह्या उतराची वळख ना म्हणून आमीच ह्या उतरा कडसून पयस रावल्या. जायते फावटी आमी ह्या उतराक चित दिवन कान दिवंक ना, चित दिवन आमी आयकोंक ना. पूण देवाचें उतर म्हणटा पे अटेन्शन टू माय सेइंग. हांव कितें म्हणटा तेका चित दिवन आयक. आमी जेन्ना चित दिता तेन्नाच तें उतर नदरे मुखार उरता. हांव चित दिवन आयकोना जाल्यार नदरे मुखार उरतलें ना. प्रेज गॉड. आनी जें नदरे मुखार उरलां तेंच उतर आतां म्हज्या काळजानूय बाळगून दवरलां. आनी जे हांव तिनूय ह्यो वस्तू म्हज्या जिवितान आपणायता तेन्ना म्हज्या काळजाची हांवें काळजी घेवंक जाय. ह्या काळजान आनी कितें दुसरें घालूंक जायना, संवसारा प्रमाणे घालूंक जायना. डू नॉट बी कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड बट बी ट्रान्सफॉर्म्ड बाय द रिन्यूविंग ऑफ युअर मायंड.
प्रेज गॉड. जोरी तो हांव ह्या काळजाची काळजी घेयना जाल्यार मागीर त्या काळजान कितें घालतलें हांव? संवसाराच्या नेमा प्रमाणे. कित्याक संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तर म्हज्या काळजान हांवें भितर घातलें जर ती जोर फुट्टा ती फुट्टिली ना, ताका एक ब्लॉक जातलो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमता. प्रेज गॉड. सो सगळें दोल्लेलें हांव कितें आयकता, कितें उलयता, कितें सोत मानता? देवाचें उतर ओ संवसाराचें उतर? जायते फावटी आमच्या जिवितान आमकां एक टायम येता, हो परिस्थिती येता की देवाचें उतर आमकां नदरे मुखार दवरूंकूच जायना. कित्याक जायना? कित्याक हांवें त्या उतराक चीत दिवन आयकोंक ना. जरी तर हांवें त्या उतराक अटेन्शन दिवन आयकलां, चीत दिवन आयकलां जाल्यार जरूर तें उतर म्हज्या नदरे मुखार आसतलें. म्हटल्यार कितें? ते परिस्थितीन पासून हांव आनी कितें नियाळ करिना, पूण देवाचें उतरूच नियाळटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमता. ओके, आमी आतां रोकपाट बायलेचें एग्जाम्पल घेतलेलो. कॅन यू गो टू मार्क chapter 5 verse 27 we'll take first. कितें म्हणटा? शी हॅड हर्ड. कहलो रिपोर्ट? शी हॅड हर्ड रिपोर्ट्स अबाउट जीसस. हाऊ मेनी ऑफ यू ऑल, कितली जाणां तुमी जाणा हे वस्तोरीची घडणी, तेज्या जिवितान कितें घडलेली ती? ती कितली वर्सां सीक आसली? 12 years. आतां कोणाक तो 12 years ब्लिडींग जाता जाल्यार ते वस्तोरीची परिस्थिती कशी आसतली? भलायकेन बोललेली आसतली, ओस्कोत आसतली, ओ बरी काळजीदार आसतली? वीक. कित्याक 12 वर्सां म्हटल्यार तुमी चिंतल्यार तिजो परिणाम, तिजें जिवीत बाबडेचें कशें आसलें तें आमकां चिंतल्यारूच आमकां एक अणभव आमकां आमच्या मनान, आमच्या काळजान येवंक शकता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आतां 12 वर्सां ती रोकपाट आसली. सो तिजी परिस्थिती सारकी डिफिकल्ट आसली. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा की तिणें आपले सगळे जे कितें पयशे आसले ते कोणाक मोडले? दोतोरांक मोडले. पूण कितें बरेपण फावो जालें? ना. तिजी परिस्थिती जी आसली ती आनीक वर्स जाली, आनीक वायटाक पावली. पूण जेन्ना तिणें जेजूचो रिपोर्ट आयकलो, शी हर्ड रिपोर्ट्स अबाउट जीसस, म्हणजे तिणें कितें केलें? आयकलें. सो पयलो पॉयंट कितें? हियरिंग. चीत दिवन आयकोपाक जाय देवाचें उतर. तिणें जेजूची बरी खबर आयकली. कशे भाशेन आयकली? आत्मीक कानान आयकली ओ बेश्टे वयल्यावर आयकली? आत्मीक कानांनी आयकली. कित्याक तिजी परिस्थिती तिका खबर आसली. 12 वर्सां कितेंच जावना. तिजें सिट्युएशन होपलेस जाल्लें, होपूच नासलो. पूण जेन्ना तिणें जेजूची बरो रिपोर्ट आयकलो तिका एक बरवासो फावो जालो. आतां जेन्ना तिणें आयकलें मागीर फुडें कितें करता ती? डायरेक्टली शी स्टेप्ड आउट. शी कन्फेस्ड द वर्ड, रायट? नाव तिणें तें उतर उलयली. आतां हें उतर आमी उलयतली जाल्यार हें उतर आमच्या नदरे मुखार आसपाक जाय. जरी तर हांव हें उतर चीत दिवन आयकलां, हे वस्तोरेन चीत दिवन आयकलें. कसलो रिपोर्ट आयकलो? संवसाराचो ओ जेजूचो? जेजूचो आयकलो. प्रेज गॉड. शी हॅड हर्ड रिपोर्ट्स अबाउट जीसस अँड शी केम अप बिहायंड हिम इन द क्राउड अँड टच्ड हीज आउटर रोब. ही मागीरची गजाल. हात लायला ती मागीरची गजाल. पूण पयलें तिणें आयकोन तें उतर ती उच्चारूंक लागली. जरी तर हांव जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायलो हांव बरी जातली. सो तिजो भावार्थ कसो आसलो? हांव तर जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायलो हांव बरी जातली. प्रेज गॉड. आतां हे वस्तोरी पयलीं कोण येयल्लो?
ह्या वस्तुरे पयलीं कोण येयल्लो जायरस येयल्लो आतां जायरस तर पयलो येयल्लो जाल्यार ही उपरांत येयल्या न्हू जेजून कोणाक एटेंड करूंक जाय आसलें पयलें जायरसाक पूण हिंगासर कशे भाशेन हे वस्तोरेक जेजू भेट कोत्ता जेन्ना ती जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायता आनी ती कितें म्हणटा जोरी तर हांव जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायलो हांव बरी जातली जेन्ना ती हात लायता तेन्ना कितें जाता जेजूच्या आंगानसून एक पदवी भायर सरता आतां जेजू खबर नासली कोणें हात लायला तो तेका खबर आसली तो विचारता ओके वील रीड सिस्टर कॅन यू गो टू 21 okay come down okay from here one of the synagogue officials named Jairus came up and seeing him fell at his feet कितें म्हणटा एक अधिकारी कोण तो अधिकारी जायरस नावाचो अधिकारी येता आनी कितें करता जेजूच्या पांया पडटा तर कित्या खातीर पांया पडटा तो प्रेज गॉड and seeing him fell at his feet जेजूक पळोवन तेच्या तो पांया पडटा and begged anxiously with him saying my little daughter is at the point of death आता जायरसाची जी धूव आसली ती कशी बरी आसली न्हू भलायकेन बोललेली मोन्नाचे तोडेक आसली आता ज्या बापायची धूव मोन्नाचे तोडेक आसा ह्या बापायन खंय आसपाक जाय तेणे दुये फुडें आसूंक नाका पूण आतां ह्या जायरसाचो ह्या अधिकाराचो भावार्थ कसलो आसलो ओके फुडें वाजया and begged anxiously with him saying my little daughter is at the point of death please come and कसलो भावार्थ आसलो हात धरून मागणें करप and lay your hands on her so that she will be healed and live आता ह्यो बापूय जो जेजूशी येयल्लो तेजो भावार्थ आसलो जोरी तो जेजू आपल्या घरा येयलो आनी आपले दुयेचेर हात धरून तो मागणें केलें म्हजी धूव बरी जातली म्हजी धूव जियेतली प्रेज गॉड थँक्यू जीसस आतां जायरस पयलो येयलो ओके आतां जायरस येयल्लो जेजूच्या पांया पडलो आनी तेणें सांगलें तितल्यान कोण येता No, the lady comes no with the issue of blood. Praise God. A woman in the crowd had suffered from a hemorrhage for 12 years. ये वस्तोरे कितली वर्सां ती ह्या दुयेंसान आसली 12 वर्सां. Praise God. Up. And had endured much suffering. तिका खूब त्रास कोश्ट आसले. And endured much suffering at the hands of many physicians. म्हळ्यार जायत्या दोतोरांक ती मेळ्ळी कन्सल्ट जाल्ली she had spent all that she had and was not helped at all कितें म्हणटा she had spent all that she had and was not helped at all म्हळ्यार जे कितें तिच्या कडेन आसलें पयशे दुडू भांगार कितें आसलें तिणें सगळें ओगडायलें म्हटल्यार तिच्या कडेन कांय नासलें आतां तिका एक त्रास कश्टान ती आसली 12 वर्सां हे पिडेक लागून ती त्रासान आसली आतां आमकां पवित्र पुस्तक सांगता तिचे कडेन आसलें नासलेलें तिणें सगळें ओगडायलें कित्याक लागून ओगडायलें त्या दुयेंसानसून भायर सरपाक पूण वगडान तिची परिस्थिती बरी जाली वो आनीक वायट जाली आनीक वर्स जाली प्रेज गॉड बट इन्स्टेड हॅड बिकम वर्स शी हॅड हर्ड आतां ह्या 12 वर्सांक तिणें कांयच बरेपण अणभवंक ना ती आतां होपलेस सिट्युएशनान आहा पूण त्या होपलेस सिट्युएशनान ती कोणाचो रिपोर्ट आयकता जेजूचो आयकता आनी जेजूचो आयकोन ती आपूण तो उतरां ती उलयता आनी तें उतर जी ती उलयल्या तें उतर आयकोन आयकोन तिका कितें येता भावार्थ येता सो देवाचें उतर आयकोन आयकोन आमकां कितें येता भावार्थ येता प्रेज गॉड थँक्यू जीसस शी हर्ड रिपोर्ट्स अबाउट जीसस and she came up behind him in the crowd
and touched his outer robe. कितें म्हणटा? ती आयली आणि जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायलो. सिस्टर वाच तू वाच 20 कोंकणीन. 27 नो जायरस येयला तेन्नासून. 22 तेन्ना जायरूस नांवाचो एका देवस्थानाचो अधिकारी आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो. ताका पळोवन कोणाक पळोवन? जेजूक पळोवन तो ताज्या पांयां पडलो. आतां जेजूक पळोवन तो पांयां कित्याक पडलो? कित्याक तो घरासूनच चिंतून येयल्लो जोरी तोर जेजू म्हज्या घरा येवन म्हज्या दुयेचेर हात दवरलो आनी मागणें केलें म्हजी धूव बरी जातली आनी जियेतली. वो बावार्थ कोणाचो आसलो? जायरसाचो. हे वस्तोरेचो बावार्थ कितें आसलो? जोरी तर हांव जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायलो जाल्यार हांव बरी जातली. फुडें वाच. आनी ताचे कोडे ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कोडे असो लाल येवन मागतालो, म्हजी धूव मोन्नाचे तोणीर पावल्या. लाल्योन मागप म्हटल्यार कितें? भीक मागप. ही बॅग्ड म्हणटा पवित्र पुस्तक. भीक मागतालो तो सारको. तूं यो आनी म्हजे दुयेचेर हात दवरून मागणें कर. मागीर फुडें ये आनी तिचेर तुजे हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचून दी. तिका वाचून दी. म्हटल्यार आतां ह्या अधिकाराचो बावार्थ कितें आसलो? जेजून तो हात दवरलो, मागणें केलें, म्हजी धूव बरी जातली, म्हजी धूव जियेतली. प्रेज गॉड. फुडें वाच. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुष्कळ लोक ताचे फाटल्यान वेतालो आनी ताका चेंचतालो. आतां अधिकारी खंय गेलो? जेजू बारी गेलो. आतां थंय व्हडली एक क्रावड आसलो, लोक आसलो, सगळो चेंचतालो म्हणटात, एकामेकाक तेंकतालो. फुडें वच. 12 वर्सां रोगतपात जाल्ली थंय एक बायल आसली. 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली थंय एक बायल आसली. आतां ते बायलेचें नांव सांगलां ना. तिका आमी कशी वळखता? इश्यू ऑफ ब्लड. लोकपाट जाल्ली वस्तोरी. फुडें वच. सोबार वयसांचें वखद करतना जायते सोंसूनय आनी सगलो आपलो दुडू खर्चूनय म्हटल्यार स्पेंड करूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण तिची गोत ओदीक पास्ट जाल्ली. फुडें वाच. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान गेली. आतां जेजूची खबर आयकली तिणें. आतां आयकोन तिणें कितें उचारलें तोंडांसून? जोरी तर हांव जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायलो, हांव बरी जातली. आतां हे तिणें खंय उचारलेलें? घरा कडेन म्हटलां न्हू. आनी ते म्हणून तिका कितें येता? बावार्थ येता. आनी तोच बावार्थ तिका एक काळजीदारपण दिता आपल्या घरांसून भायर सरो. कित्याक कायद्या प्रमाणे असल्यो अस्तोरेक क्रावडान येवंक जायना. तांकां कितें फावो आसलें? फातराचो मार. प्रेज गॉड. फातराचो मार फावो आसलो. दे वर स्टोन टू डेथ. मोरोसोर फातराचो मार. पूण जेन्ना तिणें जेजूची बरी खबर आयकली, आतां ही आयकल्ली खबर तिणें कशे भाशेन आयकली? चीत दिवन आयकली. आनी चीत दिवन आयकल्ले उतराचेर तिणें आपलें तें उतर नदरे मुखार दवरलें. म्हटल्यार तिणें तें उचारलें. तिणें म्हटलें, जोरी तर हांव जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायलो, हांव बरी जातली. म्हटल्यार तिणें हें उतर चीत दिवन आयकलें, तेंच उतर तिणें उलयलें. आतां हें उलोवंक आमकां बेश्टेच सोंपें जायना. हें नदरे मुखार आसपाक जाय, आमच्या दोळ्या फुडल्यान आसपाक जाय. जें आयकल्लें उतर तिणें कल्पना केली. तिणें आपल्या काळजान मनान कल्पना केली, हांव जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायलो, हांव बरी जातली. आनी तें म्हणून तिका एक काळजीदारपण येयलें. ती आपल्या घरांसून भायर सरली. आनी भायर सरोन जेन्ना ती जेजूक हात लायता
जेजूच्या आंगानसून कितें जाता एक पदवी भायर सरता आनी जेजू म्हणटा 27 Okay. She heard reports about Jesus and she came up behind him in the crowd and touched his outer robe. कोंकणीन वाच. जेजूची खबर ऐकून ती लोकां मदल्यान गेली आणि कोणाची खबर आयकोन? जेजूची खबर आमी कोणाची खबर आयकता? जेजूची जेजूची आयकता. प्रेज गॉड. आणि ताच्या आवरणाक ताच्या आवरणाक फाटल्या आणि ताच्या आवरणाक म्हणल्यार हेम ऑफ द गार्मेंट. गार्मेंट ताच्या आवरणाक फाटल्यान तिने हात लायलो. तिने हुंय हात लायलो आवरणाक ताच्या हेम ऑफ द गार्मेंट. आता ह्या हेम ऑफ द गार्मेंट हात लावपाक तिने जेजूची बरी खबर आयकल्ली आनी तिने उतर उचललेले जोरी तर हांव देवा जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायलो हांव बरी जातली. तितून तिका एक कॉन्फिडन्स येयले, तितून तिका एक काळजीदारपण येयले आनी तिने तो हात लायलो आनी तेन्ना कितें जाता? जेजूच्या आंगानसून पदवी भायर सरता. आनी मागीर कितें म्हणटा? ताच्या वस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली अशें ती चिंताली. ती कितें चिंताली? तिने मनान कितें चिंतना घडयल्ली? जेजूच्या आंगोस्त्राक हांव हात लायलो हांव बरी जातली. आमी कसली चिंतना घडयता परिस्थिती ओ जेजूच्या रिपोर्टाचेर. आमी कसली कल्पना करता? आमी कसली चिंतना घडयता? रिपोर्ट येयला तो संवसारांतलो ओ जेजून क्रिस्तान आमकां खुर्सार कितें केलां पळय तेजेर. प्रेज गॉड. फुडें वाच. ताच्या आनी अवचितूच तिच्या रोगताची जोर सुकली. आता ही रोगताची जोर जी 12 वर्सां व्हांवताली, जी ती त्रासान आसली, कश्टान आसली, जे कितें तिचे कडेन आसले ते तिने सगळे ओगडायले. आता 12 वर्सांनी ती कितें आयकता? जेजूची खबर आयकता. ती जेजूची खबर आयकल्ली ती आपल्या नदरे मुखार दवरता आनी ती उचारता. आता हे उचारून हे उतर खंय वस्ती कोत्ता? काळजान वस्ती कोत्ता आनी तिका एक काळजीदारपण येता त्या घरांसून भायर सरोंक. जेन्ना ती जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायता कितें जाता? तिची रोगताची जोर जी 12 वर्सां व्हांवताली ती सुकता. आनी मागीर जेजू कितें म्हणटा? आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या आंगान तिका भोगलें. जेन्ना ती हात लायता तेन्ना तिका कितें भोगता? तिच्या आंगान तिच्या कुडीन कितें भोगलें? आपूण बरी जाली. आता हे बरी जावपाक तिने चिंतना कसली घडयल्ली? जेजूची बरी खबर आयकोन तिने जेजूच्या आंगोस्त्राक हांव हात लायत जाल्यार हांव बरी जातली. आता हे म्हणून तिका एक काळजीदारपण येता व बावाड तिका येता आनी तोच बावाड तिका त्या घरांसून भायर हाडटा. आनी ती हात लायता तेन्ना ती अणभवता आपले कुडीन पेकोवणी. आमी अणभवता गाय, आमी कल्पना करता गाय, जेजूचें उतर देवाचें उतर आमी उलयता तेन्ना आमी मनान नियाळ करता गाय. वो आमकां प्रेशर घालता सैतानान आमी तेज्या फोटींक सांपडटा, आमी तेजे फोटी मानून घेता. तेका लागून ह्या देवाच्या उतर आमी शिकची गरज. कित्याक आमकां कळीत जातलें तो येता ती फोट घेवन येता वो सोतूय घेवन येता तो, पूण तो ट्विस्ट करता. जरी तर ह्या स्वताची आमकां वळख ना जाल्यार आमी ते स्वताचो आवाज आमी आयकतले ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. फुडें वाच. आपणा भितरलो गूण भायर सरलो म्हूण अवचीत आपणाचेच भितर जाणा जावन जेजून लोकां वाटेन वळोन विचारलें, म्हज्या वस्त्रांक कोणें हात लायलो? आता ती जेन्ना हात लायता तेन्ना ती अणभवता आपल्या कुडीन पेकोवणी आनी जेजू विचारता म्हज्या आंगोस्त्राक कोणें हात लायलो? ती म्हणटा हांवें लायलो न्हू म्हणना.
ओके, प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. वाच. आणि ताच्या सिसांनी म्हणले, आणि ताज्या शिसांनी म्हटले. कितें म्हटले? लोक तुका चेस्ता. लोक तुका चेस्ता चेस्ता. म्हळ्यार लोक तुका तेंकोन वयता, चिड्डिता, चिड्डिता. आनी तोरी तूं आमकां विचारताय. आतां ही पिशापणां कशी दिसली शिसांक न्हू. लोक चिकार बोल्ला, लोक सारको ग्रुपान हा, सगळे एकामेकाक चिड्डोन लागोन चलता, आनी वो जेजू इचारता म्हाका कोणे हात लायला. एक्चुअली तो शिसांक इचारतालो वा ते बायलेक इचारतालो? बायलेक. जेजूक बेस बरी खबर आसली कोणे हात लायला. म्हजी पदवी कोणाक गेल्या ती पासून खबर आसली. तेका लागून दुसरे फावटी जेजू इचारता. कितें इचारता? आणि तोरूय परतून वाचता. आणि ताच्या सिसांनी म्हणले, लोक तुका चेस्ता म्हूण तूं तर पळयताय, आनी तोरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें विचारताय. आतां शीस म्हणटा तूं बरे भाशेन जाणाय. सगळो लोक तुका चेस्ता, सगळो लोक तुका तेंकता, चलतना आदवता, आनी तोरीय तूं आमकां इचारताय म्हाका कोणें हात लायला. फुडें. पूण कोणें हें केलां तें पळोवंक तो नदर भोंवडावून रावलो. आतां पयले फावटी ताणें इचारलें कोणें म्हाका हात लायला, कोणाची जाप ना. आतां दुसरे फावटी तो कितें करता? शिसांक इचारता. शीस म्हणटा ताका जबाब दिता, तूं आनी कितें प्रश्न इचारता? आमकां कशें कळीत जातलें कोणें तुका हात लायला? आतां हें उतर आयकोन जेजू कितें करता? आपली नदर भोंवडायता. म्हटल्यार तो सोदता. कोणाक सोदता? तेच वस्तोरेक सोदता. प्रेज गॉड. तेन्ना आपणाक कितें घडलें, आपणाक कितें घडलें तें जाणो आसली, ती जाणा असली देखून ती ती बायल भिवून आनी कांपून लागीं आयली. आतां ती जेन्ना भायर सरलेली घरांतली कशे भशेन भायर सरलेली? भावाडतात. आतां हात लावन ती पेकोवणी अणभवता. तिका भलायकी फावो जाता. तिचे रगत जे 12 वर्सां व्हांवताले ते सगळे सुकता, बरेपण येता. पूण आतां जेजू नव्यान इसारता म्हाका कोणें हात लायला. तिका आतां कितें जाता? भावाडतात हात यो भिरांतेन बोत्ता. कित्याक तिकाच खबर आसली तिजे उद्देशी कितें घडलेलें पळय तें. ही आख्खी तिची स्टोरी कितें घडलेलें, कितें घडणी जाल्ली तिकाच खबर आहा. तिने कितें उतर उलयल्ली ते उतरा प्रमाणे तिने जेजूच्या आंगोस्तराक हात लायलो आनी तिका पेकोवणी फावो जाली. आतां जेजू जेन्ना इचारता दुसरे फावटी कोणें म्हाका हात लायला. फुडें वच. ती बायल भिवून आनी कांपून लागीं आयली आनी ताच्या पांयां पडली. आतां ती भिवून आनी कांपून लागीं आयली. कोणाशी लागीं आयली? जेजूशी. पयले इचारलेले तेन्ना ती उगीत रावल्ली. दुसरे फावटी शिसांक इचारले, शिसानूय जबाब दिलो जेजूक. आतां तिसरे फावटी जेजू परतून नव्यान विचारता म्हाका कोणें हात लायलो. आतां तो कोणाक विचारता? हे वस्तोरेकूच, कित्याक तेका खबर आसली. फुडें. आनी ताच्या पांयां पडली आनी सगलें सोद तिणें ताका सांगलें. आतां ती फुडें येता. आतां ती भिरांतेन बोल्ली, ती कांपूंक लागली. आतां ती कितें करता? फुडें येता आनी सगलें सोद जेजूक सांगता. आतां सोद सांगता म्हटल्यार जें कितें तिच्या जिवितान 12 वर्सां घडलां तें सगलें तिणें सांगलां आसतलें. करेक्ट? प्रेज गॉड. ती सगलें सांगता. आमचो टायम वयचो ना. पयलो कोण येयल्लो? जायरस बाबडो तीच आहा. पूण तो आतां उंचाबोळ जाला, तो रागान बोल्ला, ओ तो पाशियेसान हा. पाशियेसान. कित्याक तेचो भावार्थ कसलो? जेजू आपल्या घरा येवन जेजूचेर आपल्या दुवेचेर हात धरून मागणें केलें, म्हजी धूव बरी जातली. प्रेज गॉड. आतां आमी तो तेच्या जाग्यार आसली जाल्यार आमी काडून घरा वयता आसली न्हू. आमकां पाशियेस ना न्हू. हे पाशियेस कशें तयार जाता? आमच्या भावार्थाची जेन्ना परीक्षा जाता तीच परीक्षा जायरसाची जाली. जेन्ना आमच्या भावार्थाची परीक्षा जाता तेन्ना हे पाशियेस तयार जाता. आतां परीक्षा तर येयना जर हे पाशियेस तयार जातले. पाशियेस तयार जातले जाल्यार परीक्षा गरजेची. कसली? भावार्थाची. आतां हिंगासर आमी 2 भाशेचो भावार्थ पळयला. एक हात लावन मागणें केल्यार
बरें जातली तेजी दुसऱ्या हांव वचोन जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायलो हांव बरी जातली. आतां हे वस्तोर एक पेकोवणी मेवली. आतां जायरसाचें कितें? ओके फुडें वाच. ताणें तिका म्हणलें, धुवे म्हजे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. कितें म्हणटा जेजू? तुज्या तुये म्हजे भावार्थान तुज्या मागड्यान तुका बरी केली. तुज्या भावार्थान. तुज्या मागड्यान न्हू भावार्थान. जाल्यार आमी कित्याक मागणें कोत्ता? आमी भावार्थान जियेता? आमी भावार्थान ऑपरेट कोत्ता? केन्ना कसली परिस्थिती येयली जाल्यार आमी म्हणना मागणें कर, म्हाका मागण्यान दवर. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा ते धुवे म्हजे, माय डॉटर युअर फेथ हॅज हिल्ड यू. तुज्या भावार्थान तूं बरी जाल्या. कितें म्हणटा? सो आमकां सगळें बरेपण कशें येता ह्या भावार्था उद्देशी. आनी दोन भाशेचो भावार्थ आमी पळयला, अणभवला. पूण भावार्थूच म्हटल्यार आमकां कितें दिसना पळय तें. आनी ह्यो भावार्थ म्हटल्यार एक आमची करन्सी जी देवान आमकां सगळीं बेसांवां आमच्या आत्म्यान वतोन भरून चेपून दिलोली आसा ती तर आमी आमच्या जिवितान अणभवतली जाल्यार हो भावार्थाची आमकां गरज. ह्या भावार्था उद्देशी आमी देवाक मानवल्ली जाता. आनी कितेंच ना की आमकां देवाक आमी मानवल्ली जाता फकत भावार्था उद्देशी. आनी भावार्थ म्हटल्यार आमकां दिसना तो. प्रेज गॉड. हे वस्तोरेन जेन्ना जेजूची खबर आयकली तिका पेकोवणी दिसताली ना. पूण तिणें आयकल्लें उतर नदरे मुखार दवरलें. तेच उतर नदरे मुखार दवरलेलें आपल्या काळजान बाळगून दवरलें. आनी ती भायर सरच्या आदी तेच उतर तिच्या तोंडानसून भायर सरलें. तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा तुज्या काळजाची काळजी घे कित्याक तितूनसून जिविताची जोर फुट्टा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. फुडें वाच सिस्टर. ताणें तिका म्हणलें, धुवे म्हजे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. कितें म्हणटा? तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. सो कन्फर्म भावार्था उद्देशी आमी देवाक मानवल्ली जाता. भावार्था उद्देशी आमची पेकोवणी आमकां फावो जाता. सारकें. सो कितें गरजेचें? भावार्थ. व भावार्थ कशे भाशेन येता? देवाचें उतर आयकून आनी आयकून. प्रेज गॉड. फुडें. शांतीन वच आता शांतीन वच आता आनी तुजे पिडेंतली मेकळी राव. मेकळी राव. कितें म्हणटा? शांतीन वच. गो इन पीस. आनी तुज्या पिडेंतली मेकळी राव. म्हटल्यार हे उतर जे तुवें जेजूची बरी खबर आयकल्या तितून तूं कंटिन्यू कर. तेन्ना तुका कितें म्हणटा? फुडें वाच. ना तेच वाच पोतून. शांतीन वच आता आनी तुजे पिडेंतली मेकळी राव. आता ती 12 वर्सां जी ती रोग पाडता आसली तिका तिजी पेकोवणी कितल्या वर्सांनी मेवली? 12 वर्सांनी. आता ती शांतीन वयतली उचामळ जावन वयतली? शांतीन. She will go in peace, no? Because she's healed after 12 years. Even if you imagine, you will not be able to imagine what she must have gone through. ती कितें तिणें अणभवला, कितें त्रास कोश तिच्या जिवितान येयले ह्या 12 वर्सांक ते आमच्या नियाळ केल्यार पासून आमकां कळीत जावचें ना. तिची परिस्थिती सारकी वीक आसली, ती सारकी ओस्कोत आसली. पूण हें देवाचें उतर तिणें आयकलें चित दिवन आनी तेच उतर तिणें आपल्या नदरे मुखार दवरून तेच उतर तिणें काळजान बाळगून दवरलें. आतां हें काळजान बाळगून दवरला तें उतर जेजू कितें म्हणटा? तूं शांतीन वच आनी पिडे मेकळी राव. सो आमकां पिडे मेकळी रावोंक जाय जाल्यार कसली गरज? उतराची. कित्याक हितून आमी शिकल्या प्रोवर्ब्स 4:23-24 जिविताची जोर फुट्टा जेन्ना आमी काळजाची काळजी दवरता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमला इतले पासून. प्रेज गॉड.
सो आमी निराशी जावंक जायना. आमच्या जिवितान कसलो रिपोर्ट येयला, कितें येयला, कसली परिस्थिती येयल्या, आमी फकत ह्या उतराचेर थीर रावपाक जाय. कित्याक हें उतर जावन आसा पदवेचें, हें उतर जिवे, हें उतर सोडसोडीत तें काम करीत रावता. पूण म्हजेर धरलेलें आसा ह्या तोंडांसून हांव कितें उचरतां, जिवीत दिता तें उतर वो मरण. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. तेका लागून आमी ह्या उतराची वळख घेवपाक जाय. जेन्ना मेरेन आमी ह्या उतराची वळख घेयना आमकां हें सोत कळीत जायना. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा यू शॅल नो द ट्रूथ अँड द ट्रूथ शॅल सेट यू फ्री. तूं सोत जाण जातलोय आनी सोत तुका स्वतंत्र कोत्ता. आनी कितेंच ना जें आमकां स्वतंत्र करूंक शकता, फकत हें देवाचें जिवे उतर. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. तुमच्या जिवितान कसलीय परिस्थिती आसूं येदे वक्तार तुमी जेजूक खुर्सार पळयात. जेजून तुज्या खातीर म्हजे खातीर कितें केलां. तेणें आमकां सगळ्या त्रासांतली, सगळ्या वायटांतली, सगळे जे दुयेंसांतली तेणें आमकां सोडयलां. तेणें आमकां एक नवें जिवीत दिलां. आमी तयार आसा हें जिवीत जियोपाक. दोळे धांपा जेजूक पळयात. जेजूच्या गायांनी आमी सगळीं बरीं जाल्यात. आमी सोत मानया येदे वक्तार कसलोय रिपोर्ट आसुनी तो चेंज जाता. पूण देवाचें उतर चेंज जायना. देवाचें उतर काल, आयज आनी सदांकाल तशेंच उरता. गॉड्स वर्ड इज सेम येस्टरडे, टुडे अँड फॉर एवर. प्रेज गॉड. येदे वक्तार जेजूक पळय. जेजूक म्हूण जेजू हांव तुज्या मासाक हात लायता, तुजी पदवी म्हजे भितर व्हांवता. जीसस आय एम टचिंग युअर फ्लॅश, युअर पॉवर इज फ्लोईंग विदीन मी. जीसस आय एम टचिंग युअर फ्लॅश, युअर पॉवर इज फ्लोईंग विदीन मी. लेट अस कन्फेस दिस. Jesus, I'm touching your flesh. Your power is flowing within me. Jesus, I'm touching your flesh. Your power is flowing within me. Jesus, I'm touching your flesh. Your power is flowing within me. Jesus, I'm touching your flesh. Your power is flowing within me. Jesus, I'm touching your flesh. Your power is flowing within me. Jesus, I'm touching your flesh. Your power is flowing within me. Jesus, I'm touching your flesh. Your power is flowing within me. Jesus, I'm touching your flesh. Your power is flowing within me. आता आमी हे वस्तुरे भाशेन जेजूच्या आंगवस्त्राक हात लावपाची गरज आहा. ओ जेजू आमचे भितरूच आसा. ही पदवी आमचे भितरूच आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आमी 3 वस्तू मनान दवरया आनी काळजान बाळगून दवरया. हें उतर आमी चित दिवन आयकया. हें उतर आमच्या नदरे मुखार दवरुया. हें उतर आमच्या काळजान बाळगून दवरया. कित्याक ह्या काळजाची आमी काळजी घेवंक जाय. कित्याक ह्या काळजांसून जिविताची जोर फुट्टा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ही 12 वर्सां जी पिडेन आसली तिच्या जिवितान ही जिविताची जोर फुटली. कशे भाशेन जेन्ना तिणें ह्या उतराक चित दिवन आयकले. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आमी हिंगासर स्टॉप करुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for taking complete control of this session, making this session very easy, simple to understand. बापा आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा हे घडये खातीर, ह्या वेळा खातीर, ह्या दिसा खातीर जे तूं म्हज्या तोंडानसून उलयलां. हें दर एकल्याक हे फायद्याक पडलां म्हूण हांव बापा सोत मानता येद्या वक्तार. आनी तुज्या फ्लॅशाक आमी हात लायला म्हणून आमी उचारला आमच्या तोंडान. वी टच युअर फ्लॅश अँड युअर पॉवर इज फ्लोईंग विदीन अस. आमी येद्या वक्तार सोत मानता बापा. कसलीय परिस्थिती आमच्या जिविताचे भार वजें आमी हिंगासर घेवन येयल्ली, पूण तुजें उतर म्हणटा इन द प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड एवरी माउंटन मेल्ट्स लायक वॅक्स. सगळें जें घोट जावन आसलें तेका तूं जेन्ना देवाच्या हाजीरपणान येता
त्या आजीरपणान तेजो सगळें मेळ जावन वयता एका मेणा भाशेन. प्रेज गॉड. आमी तुका आर्गां दिता बापा, आमी तुका वाखाणटा तुज्या पुता खातीर. तुज्या पुताक धाडून तुवें आमकां सगळ्या बरेपणान सगळ्या बेसावान तुवें आमकां ऑलरेडी बोल्लें बापा. आमी तुका आर्गां दिता बापा. हें उतर तूं आमकां चित दिवन आयकोपाक तूं आमकां फावो करताय म्हणून. आमी आमच्या मोनाची नवसरणी केल्या हें उतर आमच्या नदरे मुखार दवरपाक. हें उतर म्हज्या काळजान बालगून दवरपाक. कित्याक ह्या काळजाची जेन्ना हांव काळजी घेता ह्या काळजान एक जिविताची जोर फुट्टा. आनी ती जोर फुट्टा तेन्ना ती व्हांवत रावता. तेका लागून जेजू क्रिस्त येयला आमकां सुभामपणाचें जिवीत दिवंक. एके जोरी भाशेन तें जिवीत व्हांवत आसा बापा. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा सगळ्या देण्या खातीर सगळ्या बरेपणा खातीर. आनी येद्या वखदार बापा हांव सोत मानता. आमी सोत मानता येद्या वखदार. जें कितें सैतानान आमकां गुलामपणान दवरलेलें तेजो नाश जाला. कित्याक हें उतर जिवें, हें उतर सोडसोडीत, हें उतर दोनूय वद्दान पाजलोले तलवारी भाशेन. जंय खंय सैतानान आमकां आपल्या गुलामपणान दवरलोली तेजो नाश जाला बापा. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा बापा. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. वी लव यू जीसस. हालेलुया. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी कोत्ता. आमेन, आमेन.